दर्या धारा गजळीता, राना डोंगर जागरिता, रागरा माड्या काढा, वारो धुंद ढोलैता, आला शिरो रंगाई परमळता, गंध तुझो मायेचो आला शिरो रंगानी परमळता, गंध तुझो साथ गेलो ऐकून गायलो खर्चे किती करणार, साथ गेलो ऐकून गायलो खर्चे किती करणार, सगळ्या ठिकाणी शोधलं तुका तू शोधून लेगीत ना, तू शोधून लेगीत ना, म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका दार मेळना, म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना, म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना, साथ गेलो ऐकून गायलो खर्चे किती करणार, साथ गेलो ऐकून गायलो खर्चे किती करणार, सगळ्या ठिकाणी शोधलं तुका तू शोधून लेगीत ना, तू शोधून लेगीत ना, म्हाका दर्या दिसला ना, म्हाका दार मेळना, म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना, म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना, येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना. संगीच्या पिला तुका तीन पाट, रावणान सीतेक वेला दाखय वाट, संगीच्या पिला तुका तीन पाट, रावणान सीतेक वेला दाखय वाट, संगीच्या पिला तुका तीन पाट, रावणान सीतेक वेला दाखय वाट, भले 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 भले.
धलार पडल्या बडी रे, आईज धलार पडल्या बडी रे. आईज धलार पडल्या बडी रे, 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 आईज धलार पडल्या बडी रे. कोकणी भाषा मंडळ गोय 2020-21 वर्साचो वर्सुकी नियाळ. आपल्या हिरक महोत्सवाच्या हुमऱ्यार रावन कोकणी भाषा मंडळ आपलो वावर अखंडपणान फुडें व्हरत आसा. कोविड काळ आसून लेगीत कोकणी भाषा मंडळान आपल्या वावराची गती देंवयली ना. मंडळाचे नवे समितीन आपलो ताबो घेतलो. आपले तरणे समितीच्या आनी कार्यकर्त्यांच्या म्हालवजार मंडळ निरंतर आपलो वावर करीत आसा. 2020-21 वर्सा मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचो एक धांवतो आढावो घेवपाचो हो यत्न. मंडळान दर वर्सा प्रमाण अंदूय वेगवेगळ्या म्हालगड्यांच्यो जयंती तशेंच पुण्यतिथी मोठ्या आदरान मनयल्यो. कोंकणी चळवळीचे जनक शणै गोंयबाब हांची 143वी जयंती, कोंकणी भाषा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष पेद्रू कुरिया आफोन्स हांची 128वी जयंती, ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार हांची जयंती तशेंच पुण्यतीथ, फेलिसिओ कार्दोजाचे पाटलावदार संस्थेच्या जोड पालवान फेलिसिओ कार्दोज हांची जयंती मंडळान मनयली. ते भायर मंडळाचे आदले सचिव नित्यानंद नायक हांची पयली पुण्यतिथी मनयतना 1 मे हो दीस दर वर्सा कार्यकर्तो दीस म्हणून मनोवपाचोय संकल्प घेतलो. हे सगळे दीस मनयतना मंडळान कोंकणी भास ऑनलायन माध्यमांतल्यान संवसारभर पावची आनी आमच्या म्हालगड्यांनी पळयल्ले कोंकणीचे सपन साकार जावचे ह्या हेतान वेगवेगळे ऑनलायन प्रकल्प चालीक लायले. ते भायर शिक्षण, समाज आनी भास ह्या विशयांक धरून वेगवेगळी चर्चा सत्रांय ह्या दिसांनी घडोवन हाडली. मंडळान पुराय वर्स म्हत्वाचे दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी व्याख्यानां आयोजीत करून मनयले. मंडळान अस्मिताय दीस मनयतना समाजीक पर्यावरण चळवळींतली वावुरपी तलुला डिसिल्वा हांचे फुडले पिळगे खातीर गोंयचो सांबाळ ह्या विशयाचेर व्याख्यान घडोवन हाडले. कोंकणी पत्रकारिता दिसा मंडळान फादर फ्रेडी जे द कॉस्ता ह्या डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट, फेलिसिओ कार्दोजोचे पाटलावदार आनी रवींद्र भवन मडगांव हांचे जोडपालवान मनयलो. प्रुडंट मिडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य हांचे ह्या वेळार व्याख्यान जाले. कोंकणी राजभास दिसा मंडळान युवा सृजन आमी 10 जाण हांचे जोडपालवान सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नायक ह्या दिश्टीक राष्ट्रीय ऑनलायन कोंकणी कविता सर्तीचो इनामां भेटवण सुवाळो घडोवन हाडलो. मंडळाच्यो दर वर्सा घडोवन येवपी सर्ती ह्या वर्सा कसलोच खंड पडूंक दिनासतना चालू उरल्यो. कोविडाक लागून ह्या सर्तीचे स्वरूप बदलचे पडले आसले तरी ताका मेळपी प्रतिसाद मात कमी जालो ना. मंडळान राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त, 19वी शणै गोंयबाब कथामाळ, 9वी ॲडव्होकेट अरुण सिंगबाळ ह्या दिसतीक प्रश्नमाची सर्त मोठ्या उमेदीन आयोजीत केली. त्या भायर मंडळान आपली वर्सुकी सर्गेस्त पद्मजा गावणेकर संशोधनात्मक प्रपत्र लेखन सर्त तशेंच बाल साहित्य लेखन सर्तीचे आयोजन केले. ते भायर मंडळान अंदू खाशेली गीत लेखन सर्त आयोजीत केली. ह्या सगळ्या सर्तीक उपाट प्रतिसाद लाभलो. मंडळान आपलो 58वो वर्धापन दीस 30 सप्टेंबराक ऑनलायन पद्दतीन मनयलो. कार्यावळीक ज्येष्ठ साहित्यीक आनी लोकवेद संशोधक डॉक्टर जयंती नायक मुखेल सोयरी आशिल्ली. गोपीनाथ गावस हांणी सत्तरीचे शैलीन सूत्रसंचालन केले. कार्यावळ फेसबूक आनी युट्यूबार लायव्ह आशिल्ली. मंडळाचे वेगवेगळे पुरस्कार ह्या वेळार जाहीर जाले आनी तांचे मनोगत आयकूंक मेळ्ळे. मंडळान अंदू ऑनलायन स्वरुपान साबार विशयांचेर व्याख्यान घडोवन हाडली.
कोंकणी वावराचे आवश्यक साधन शिक्षणीक वर्गा भायरय संशोधन ह्या विशयाचेर संशोधक आनी अनुवादक डॉ. किरण बुडकुले, आवाजाचे चढ उतार शास्त्र विशयाचेर नाट्य कलाकार केतन जाधव, अणकार कला मंत्र आनी तंत्र विशयाचेर अनुवादक आनी साहित्यीक मुकेश थळी, गीत लेखन विशयाचेर नामनेचे गीतकार साईश पाणंदीकर आनी डॉ. राजय पवार, आप उलोवप लेखन आनी सादरीकरण ह्या विशयाचेर लेखक आनी शिक्षक कविंद्र फळदेसाय, पुस्तक परीक्षण विशयाचेर सहाय्यक प्राध्यापक आनी लेखक डॉ. तन्वी कामत बांबोळकर, निबंध लेखन ह्या विशयाचेर मुख्याध्यापक आनी लेखक अनंत अग्नी, जाल्यार स्तंभ लेखन विशयाचेर लेखक आनी शिक्षक गोपीनाथ गावस हांणी मार्गदर्शन दिले। ते भायर देवनागरी टंकलेखन विशयाचेर 3 वेगवेगळी व्याख्यानां घडोवन हाडली आनी तातूंत अनुवादक स्नेहा सबनीस हांणी मार्गदर्शन दिले। मंडळान आपले वर्सुकी मीरा कोसंबी ह्या दिसतीक व्याख्यान घडोवन हाडले आनी तातूंत पुणेचे नामनेचे भुरगीं आनी कुटुंब मानसोपचार तज्ञ डॉ. भूषण शुक्ला हांणी कुतूहल ह्या धाडशी नव्या जगांत कित्याक, केन्ना आनी कशें ह्या विशयाचेर व्याख्यान दिले। मंडळान वर्सभरी चित्रंगी अंतर्गत वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो। आंतरराष्ट्रीय चली भुरगे दिसा निमतान 11 ऑक्टोबराक मासीक पाळी एक निसर्गीक प्रक्रिया ह्या विशयाचेर रत्नमाला दिवकर हांणी व्याख्यान दिले। संवसारीक बायलां दिसा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या समाजीक आंदोलनांनी वांटो घेतिल्ले पुजा उमेश मळेकार, उन्नती उमेश मळेकार आनी नियोला पेरेरा हांचे कडेन संवाद साधलो। लेखक नमन धावस्कर सावंत हांणी तांची मुलाखत घेतली। समारोपाचे उलोवप ज्येष्ठ लेखक आनी समाजीक वावुरपी प्रशांती तळपणकार हांणी केले। तशेंच चित्रंगी अंतर्गत कोविड विशेष कार्यावळींत गुरवारपणान कोविडाची लागण, समज आनी गैरसमज ह्या विशयाचेर स्त्रीरोग विशेषज्ञ आनी वेळांतेर शास्त्रज्ञ डॉ. सान्वी हेगडे सुर्लकार हांची मुलाखत डॉ. वेदिका वाळके हांणी घेतली। ते भायर चित्रंगी ह्या व्यासपीठा खातीरचो खाशेलो ब्लॉग सुरू केला। ह्या ब्लॉगाचेर समाजीक आनी बायलां विशयांचेर साहित्य घालतात। मंडळान 4थी बाल साहित्य परिशद ऑनलायन माध्यमांतल्यान आयोजीत केली। परिशदेची वेगवेगळी सत्रां दर दिसा यूट्यूब चॅनलाचेर आनी फेसबूक पानाचेर लायव्ह वितरायतली। नामनेचे लेखक आनी बाल साहित्यीक अरुण कमल हांचे उक्तावण सत्रांत बीज भाशण जालें। परिशदेंतली वेगवेगळी सत्रां अशीं आसात: ऑडिओ व्हिडिओ बाल साहित्य ह्या विशयाचेर आसावरी दोशी, बाल नाट्याचे म्हत्व ह्या विशयाचेर रुचिरा दास आनी निशा अब्दुल्ला, अणकारीत बाल साहित्य ह्या विशयाचेर मदन मोहन, बाल साहित्यांतली चित्रां ह्या विशयाचेर प्रोयती रॉय आनी बाल साहित्याचे सादरीकरण ह्या सत्रांत प्रशांती तळपणकार, हर्षा शेटये, अभिजीत पागी, केतन जाधव, हेरम कीर्तनी आनी गोविंद मोपकार हांणी वांटो घेतलो। परिशदेक उपाट प्रतिसाद लाभलो। कोंकणी भाशा मंडळांत कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो। गोंयभरचे तरणाटे ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जाले। सगळ्यांनी कोंकणी संदर्भांत आपली मतां मांडली। कोंकणी मळार काम करपी तरणाट्यांक एकठांय हाडपाच्या उद्देशान हो मेळावो आयोजीत केल्लो। मंडळान वर्सुकी पुरस्कार भेटवण सुवाळो कोविड परिस्थिती सुदारले उपरांत घडोवन हाडलो। कार्यावळीक ज्येष्ठ कोंकणी फुडारी फादर मावजीन आतायद हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। तशेंच ज्येष्ठ कोंकणी कवी नूतन साखरदांडे, कलरकॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे HR संचालक सर्वेश परब, अतिरिक्त वित्त सचिव सुनील मसूरकार, राजभा संचालक हरीश अडकोणकार, दालगाद कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुश ही मानाची सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली। ह्या दिसा मंडळाचे वेगवेगळे पुरस्कार मेळिल्ल्यांचो भोवमान केलो। तशेंच शिक्षणीक पुरस्कार भेटयले। मंडळान ह्या वर्सा वेगवेगळ्या कार्यशाळा आयोजीत केल्यो। फादर फ्रेडी जे द कॉस्ता ह्या डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट आनी फेलिसिओ कार्दोजाचे पाटलावदार हांचे जोड पालवान कोंकणी बरोवप्या खातीर सर्जनशील बरोवप कार्यशाळा घेतली। ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक ग्वादलोप डायस कार्यावळीक मार्गदर्शक आशिल्ली। तशेंच मंडळान शिक्षकां खातीर तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर शुद्ध लेखनाचेर कार्यावळ जाली। स्नेहा सबनीस हांणी व्याकरणाचेर आनी चेतन आचार्य हांणी शुद्ध लेखनाचेर मार्गदर्शन दिलें। खूब कमी काळांत 20वे कोंकणी युवा संमेलन आयोजीत केल्ल्यान कोंकणी भाशा मंडळ आनी परिक्रमा नॉरेज टर्मिनसाचो जोड पालव घेवपाचो निर्णय गोवा कोंकणी अकादमी आनी सरकारी महाविद्यालय खांडोळे हांणी घेतलो। मंडळान कथिका आनी कविता सर्तीचे आयोजन करपाक आदार दिलो। कोंकणी शब्दकोश एपाक आनी संकेतथळाक 20 एप्रिल 2021 दिसा 1 वर्स पुराय जालें। शब्दकोशाचेर सुविचार आनी आयचो शब्द तशेंच वाक्य ह्यो नव्यो गजाली जोडल्यात। सुविचार आनी शब्दांचो अणकार करपाचें काम तशेंच एपाचेर विशयावार शब्दावली घालपाचें काम चालू आसा। मंडळाची बाल साहित्य निर्मणी चालूच आसा।
शाणी मस्ती 7 ही सीडी तसेच पेन ड्राईव्ह तयार जाल्यात। ज्योत्स्ना प्रकाशनाची स मराठी पुस्तकां कोंकणीन अणकारीत करून प्रकाशित केल्यात। ते भायर मंडळान हे फावट म्हादय ह्या नांवान एक नोटपॅड तयार करून प्रकाशित केला। पद्मश्री अरविंद गुप्ता हांच्या जोडपालवान तांच्या संकेतथळावेली पुस्तकां अणकारीत केल्यात आनी ती नेमान आर्कायव्ह अकाउंटांत तशेंच मंडळाच्या संकेतथळार अपलोड जातात। कोंकणी ऑनलायन शिक्षणा खातीर वावर चालू आसा। आयच्या विद्यार्थ्यांची अभिरुची मतीन दवरून गोंयभरच्या अणभवी आनी सर्जनशील शिक्षकांनी केल्ल्या अध्यापन साहित्याक तंत्रिकी सहाय्य दिवन मंडळान प्रभावी स्वरुपांतले व्हिडिओ तयार केले। ज्येष्ठ कोंकणी शिक्षकांच्या मान्यताये उपरांत ते व्हिडिओ कोंकणी भाशा मंडळाच्या ब्लॉगार घाल्यात। मंडळाच्या ह्या वावराचो लाव गोंयचे पुण्यातले तशेंच केरळांतले शिक्षक आनी विद्यार्थी घेतात। मंडळाचे कोंकणी ऑनलायन उपक्रम चालू आसात। कोंकणी भाशा संदर्भांतले व्हिडिओ निर्मुपाचें काम मंडळान हातान घेतला आनी किटकां, फुलां आनी हेर विशयांचेर व्हिडिओ मंडळान यूट्यूब चॅनलाचेर फुकट उपलब्ध केल्यात। कोंकणी भास शिकप्यांक ह्या व्हिडिओंचो खूब आदार जाता। मंडळाच्यो दोनूय शाळा बेस बरी प्रगती करतात। विद्याभुवन कोंकणी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 190 वयर गेल्या। ह्या वर्सा पूर्व प्राथमीक शाळेंत 90 वयर विद्यार्थी आसात। रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 299 आसा। कोविड काळांत लेगीत आमच्या तिनूय शाळांतले शिक्षक, मुखेली आनी कर्मचारी वर्ग जीव ओतून काम करतात। कोविड काळांत लेगीत शाळांचे स्नेह संमेलन करपाचो विक्रम आमच्या शाळांनी केलो। पालकांचो विश्वास मंडळाच्या शाळांक मेळत आसा। मंडळान कोंकणी वाचन विश्व हो वाचन क्लब स्थापन केलो। ह्या उपक्रमाचो उक्तावण सुवाळो 8 सप्टेंबर 2020 वर्सा जालो। लेखक जुजे लॉरेन्सो हांणी कोंकणी वाचन विश्वाचे उक्तावण केले। राजस्थानाचे नामनेचे शिक्षणवीद कमल शर्मा हांणी अध्यापन आनी लेखन खातीर साहित्य वाचनाचे म्हत्व ह्या विशयाचेर व्याख्यान दिले। दर म्हयन्याक 2 अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्या वाचन क्लबाच्या अंतर्गत आयोजीत जातात। हातूंत आयज मेरेन वज्र लिखणी शणै गोंयबाबांच्या साहित्य कृतींचेर विस्तृत चर्चा, साहित्यीक आनी कवी नयना आडारकर हांच्या कवितांचेर चर्चा आनी कविगडेन संवाद, साहित्यीक दामोदर मावजो हांच्या जीव दिवू काय च्या मारू हे कादंबरीचेर चर्चा, साहित्यीक मीना काकोडकर हांच्या बाल काणयांचे सादरीकरण आनी लेखका कडेन संवाद, ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त रमेश वेळुस्कर हांच्या कवितांचेर चर्चा, ज्येष्ठ लेखक दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवास वर्णनांचेर चर्चा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवींच्या कवितांचेर चर्चा आनी सादरीकरण, बाल साहित्यांत विज्ञान आनी माहितीपूर्ण पुस्तकां ह्या विशयाचेर व्याख्यान, आवडट्या कोंकणी पुस्तकांचेर उलोवपां, ज्येष्ठ कोंकणी फुडारी आनी साहित्यीक सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकार हांचे गांधी साहित्य ह्या विशयाचेर चर्चा, कोंकणी फिल्मांतले साहित्य ह्या विशयाचेर चर्चा, ज्येष्ठ साहित्यीक कृम सुकटणकार हांच्या विनोदी साहित्याचेर चर्चा, ज्येष्ठ साहित्यीक पुंडलीक नायक हांच्या नाटकांचेर चर्चा, म्हालगडो तियात्र बरोवपी तोमाजीन कार्तोस हांच्या तियात्रांचेर भासाभास तशेंच कथामंच ह्या पुस्तकाचेर चर्चा अशा विशयांचेर कार्यावळी जाल्यात। कोंकणी वाचन विश्वाचो प्रवास अखंडपणान चालू आसा। कोंकणी भाशा प्रेमी आनी मंडळाच्या बऱ्या मागप्यांच्या सहकार्यान मंडळ वावर करीत आसा आनी फुडाराकय तुमच्या सहकार्यान कोंकणीचो हो वावर मुखार व्हरीत रावतले। कोंकणी भाशा मंडळाच्या 59व्या वर्धापन दिसाक सगल्यांक मायमोगाचो येवकार। मेडली पोर्चुगलमंदी सादर केल्ली ती आमच्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी आनी शिक्षकांनी ही मेडली बसोवपी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचो संगीत शिक्षक लक्ष्मण नायक सगल्यांक पोरबी आनी मोचे दिनवास। कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची उदरगती पासत ओटलोली संस्था। सप्टेंबराच्या 30 1962 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थेची स्थापणूक जाली। सोमेस्त कोंकणी लोकांचो भाशीक, साहित्यीक आनी संस्कृतीक एकवट आनी उदरगत जावचो ह्याच हेतून कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळी कार्यावळी घडोवन हाडल्यात आनी कांय वर्सां भितर एक ओकोण संस्था म्हूण ताची नामना लोकां मदें फांकली। फिरंगी राजवटकीच्या गुलामपणाक लागून सुसेगाद जाल्ल्या समाजाक अस्मितायेची तांक कळोवन दिली। समाजीक लागणुकेक मानपी निस्वार्थी कार्यकर्त्यांची ही एक बळादीक आनी उर्बेभरीत हांगा एक पंगड तयार जालो। परिशदो, संमेलनां, शिबिरां, साहित्यीक सर्ती, शिक्षणीक प्रचार, कोंकणी शाळा, पाठ्यपुस्तकां, साहित्यीक निर्मणी आदी बुन्यादीक वावर सुरू केलो।
बुन्यादीचो वावर बेस बरो जालो. आतां फुडलो वावर आसो की बुन्यादीक बांदावळ उबारपाचो. आयच्या काळांत एक संस्था केदी व्हडली क्रांती करूंक शकता हाची कोंकणी भाशा मंडळ एक जिविदेक. मंडळाच्या दर एका वांगड्यान आनी हेर कोंकणी भोक्तांनी कोंकणी माये पासत मानाचे तुरे जोडून वावर केला आनी आजून त्याच उर्बेन हो वावर चलत आसा. गोंयकार आनी कोंकणी मनीस हाच्या उदरगती पासत जायत्यो चळवळी केल्यो. ह्या सगळ्यांनी मंडळाक निस्वार्थी वावुरपी दिले. एका वाटेच्यान विरोधकांक लागून झुजतना भाशेच्या उदरगतीच्या वावराक तांणी भारी वावर केलो. आपल्या खांदार जोैताचो तिरंगो खेळयत सगळ्या सांगाता 8व्या परिशिश्टान पावून झुजाचे पर्व पुराय केले. आयज कोंकणी भाशा मंडळ आदीं जसो आमी रिपोर्टान पळयला तशेंच एक ल्हान कुटुंब उरूंक ना. गोवा युवा महोत्सव, बाल साहित्य परिशद, कोंकणी वाचन विश्व, शणै गोंयबाब कथा माड ह्या कार्यावळी वरवीं आपलो कुटुंब ती वाडयत आसा. कोंकणी शब्दकोश कोंकणींतल्यो काणयो अणकारीत करून तशेंच कोंकणींतल्यान सोबार व्याकरणां घडोवन कोंकणी भाशेचो मोग ल्हानांतल्या ल्हानाक मेरेन पावूंक ती आजून वावरतात. साहित्यीक मळार न्हूच जाल्यार शिक्षणीकूय मळार कोंकणी भाशा मंडळाचें नांव विसरपा सारकें योगदान आसा. बाल विद्या भवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर ह्यो मंडळाच्यो शाळा आयज यशाच्या पावलार फुडें व्हरतात. ह्या वेळार हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे कारभार आपल्या खांदार ओखणपणी सांबाळपी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हाचे लागीं ह्या वेळार हांगा जोबलेल्या सगळ्या मानेस्तांक तशेंच सोयऱ्यांक आनी आमकां ऑनलायन जोडल्या सगळ्यांक येवकार दिवंक. देव बरें करूं. रियाबाई, कोंकणी भाशा मंडळाच्या 59व्या वर्धापन दिसाची तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे ज्येष्ठ साहित्यीक देविदास बाब कदम, मानाचे सोयरे कोंकणी कार्यकर्ते एंथनी बाब वाज, कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष पॉबरी बाब, सचिव उल्हास बाब, भाणारी राजेश बाब, म्हज्या मुखार कोंकणीचे सेवक आनी आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान नारायण भाऊ आसात. हांव तांकां मुजरत ह्या वेळार येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक आनी ह्या वर्साचे शिक्षक पुरस्काराचे मानकरी अनंतबाब अग्नी, विद्याभुवन कोंकणी शाळेचे सगळे शिक्षक, आमच्या मुखार एक सुंदर जुगलबंदी हांगा सादर केल्ले सगळे विद्यार्थी आनी शिक्षक, तांची सुरवातेकूच हांव ह्या वेळार अपुरबाय करता. मुखार हजर आशिल्ले सगळे कोंकणी मोगी साहित्यीक, तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची परबी आनी हुनहुनीत येवकार. आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ले आयचे सगळे पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे आदले अध्यक्ष, साहित्यीक, विद्यार्थी, कोंकणी कार्यकर्ते आनी सगळे कोंकणी मोगी तुमकांय हांव ह्या वेळार उर्बे भरीत येवकार दिता. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळ आपल्या हिरक महोत्सवाच्या हुमऱ्यार आयज उबें आसा आनी आपली फुडाऱ्यांची पावलां मारता. 59 वर्सां पुराय करून 60व्या वर्सान पावल घालतना तुमच्या सगळ्याच्या सांगातान हिरक महोत्सवाचो खाशेलो लोगो आमी आयज सगळ्या कोंकणी मोगींक अर्पण करतात. तुमकां तो स्क्रिनीचेर दिसतलो. ह्या लोगो तुमी पळयलाच आसतलो. ह्या लोगोच्या सांगातान आमी सगळीं जाणां कोंकणी भाशा मंडळाच्या 60व्या वर्सात पावल घालता. मागता तुमच्या लागीं की ताळयो मारून आमी ह्या हिरक महोत्सवाची सुरवात जाली अशें जाहीर करया. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळ सुरू जातना कोंकणीच्या म्हालगड्यांचे आनी कोंकणीच्या कार्यकर्त्यांचे ध्येय खूब स्पश्ट आशिल्लें. कोंकणीची एक ध्येयां पुराय करता आसतनाच कोंकणी भाशा मंडळ एक कोण जावचें न्ही, ते खंयच एका जाग्यार उरचें न्ही म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाचें फुडारपण वेळोवेळ कोंकणीच्या म्हालगड्यांनी तरणाट्यांच्या भुजाचेर सोंपयलें आनी त्याच खातीर कोंकणी भाशा मंडळ एक न्हंय जावन, एक वज्र जावन लखलखत आसा आनी व्हांवत आसा. कोंकणीच्या म्हालगड्यांचें हें ध्येय, हें सपन आज 60 वर्सां उपरांत खंय तरी पुराय जातना आमकां दिसता, हाची म्हाका खूब खोस आसा. 60 वर्साच्या कोंकणी भाशा मंडळाचें फुडारपण आयज 35 वर्साची सरासरी आशिल्ली एक समिती करता
आणि त्या समितीची जबाबदारी म्हज्या सारक्या एका तरणाट्याचेर सोपोवन हांव जाणा कोंकणी समाज खोशी आसतलोच, पूण त्या जबाबदारीची म्हाका आनी म्हज्या पुराय समितीक जाण आसा आनी कोंकणीचो वावर असोच मुखार व्हरपाचें उतर ह्या वेळार आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां दिवपाक सोदतां. कोंकणी भाशा मंडळान वेळोवेळ कोंकणी भाशेंत कोंकणी समाजात जी कितें पोकळी आशिल्ली ती भरून काडपाचो यत्न केलो. हें करता आसतना सुरवातेक कोंकणीच्या साहित्याक पोशक अशें वातावरण तयार केलेंच, पूण त्या बरोबरूच कोंकणी शिक्षणा खातीर एक पोशक वातावरण तयार केलें. हें करता आसतना तांणी कोंकणी शिक्षणा खातीर पाठ्यपुस्तकां अभ्यासक्रम तयार केलो, कोंकणीचें व्याकरण तयार केलें, कोंकणी मुळाव्यो शाळा सुरू केल्यो आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार कोंकणी समाज एकठांय उरतलो हाची जबाबदारी तांणी त्या वेळार घेतली. एक ध्येय पुराय जायत गेलें, पूण त्या बरोबरूच कोंकणी खातीर आनी कोंकणी समाजा खातीर नवी ध्येयां, नवी सपनां आनी नवी हावेस कोंकणी भाशा मंडळ सदांच पळयत गेलें. आनी आयच्या ह्या काळांत कोंकणी भाशा मंडळाची ध्येयां, कोंकणी भाशा मंडळाचें काम थोडें फार बदल्लां आनी चड विस्तारीत जालां अशें हांव म्हणन. आयचो काळ म्हणटा आसतना फकत कोवीड काळ न्हय, आयचो काळ म्हणटा आसतना तंत्रगिन्यानाचो काळ. आयचो वेळ जंय सगळ्यो भासो तंत्रगिन्यानाच्या आदारान मुखार व्हरपाचें सपन पळयतात, खंय तरी ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून आपूण फाटीं पडत काय असोय बी भंय खुबशा भासांक जाला. पण मुजरत सांगन दिसता की कोंकणी भाशेक तो भंय ना, कारण कोंकणी भाशे कडेन अशी तरणाटी फळी आसा जी कोंकणी ह्या नव्या माध्यमांनी पावची म्हणून नेमान वावुरता. कोंकणी भाशा मंडळान हें काम आपल्या भुजांचेर जेन्ना घेतलें तेन्ना ही नवीन आव्हानां पेलपाचो हावेस बाळगिलो आनी ल्हव वेगवेगळ्या कामांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान हें काम आमी मुखार व्हरत आसात. कोंकणी भास नव्या माध्यमांनी पावची म्हणून आमची गितां आमी गाना.com किंवा स्पॉटिफाय सारकेल्या नव्या म्युजीक चॅनलांचेर पावयली. एनिमेशन व्हिडिओ तयार करून भुरग्यां मेरेन ह्या माध्यमांतल्यान कोंकणी पावची म्हणून कोंकणी भाशा मंडळान काम केलें आनी करत आसा. शब्दकोश सारकेले ॲप तयार करून संवसारभर त्या शब्दकोशाचो आज कोंकणी मोगी आनी कोंकणी साहित्यीक उपेग करतात. वेगवेगळे तरेचे एज्युकेशनल मटेरियल तयार जावचें म्हणून कोंकणी भाशा मंडळ कार्यरत आसा. आनी अशे तरेन नव्या तंत्रगिन्यानात जंय आमकां दिसता की आमची भास फाटीं पडत थंय आमी नेटान आनी नेमान काम करत आसा. हें करता आसतना राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयल्या सुद्दां संस्थांक आनी मनशांक सांगातान घेवन आमी काम करतात आनी ते मनीस एकदां कोंकणी भाशा मंडळा कडेन लागीं आयले की ते आमचेच जावन उरतात. वेगवेगळ्यो जाती धर्म अशे तरेच्यो वण्टी कोंकणी भाशा मंडळाक केन्ना लागल्यो ना आनी हाज्याय मुखार लागच्यो ना आनी तो भंय आमकां केन्नाच ना, कारण आमच्या सांगातान तरणाटे वावुरतात आनी आमी सदांच म्हणटात की ह्या तरणाटेचो एकूच धर्म आसा आनी तो म्हळ्यार कोंकणी आनी तोच धर्म घेवन हे तरणाटे कोंकणी भाशा मंडळाच्या सांगातान वावुरतात. म्हाका मुजरत हांगा सांगन दिसता पोरू वर्सा जेन्ना आमी 4थ्या बाल साहित्य परिशदेची आंखणी करताले तेन्ना आमी पद्मश्री अरविंद गुप्ता हांकां संपर्क साधलो. अरविंद गुप्ता हे आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयले खूब व्हड नांव, विज्ञानात तांचें खूब काम आसा आनी तळागळांत विज्ञान पावचें, साहित्य पावचें, बाल साहित्य पावचें म्हणून ते मुजरत वावुरतात. आमी तांकां संपर्क साधलो. तांणी ह्या बाल साहित्य परिशदेक बीज भाशण दिवचें असो आमचो हावेस आशिल्लो आनी आमी तांकां ईमेल केली. तांणी रोखडोच रिप्लाय करून आमकां कळयलें की ते व्यस्त आसात आनी त्या खातीर ते ह्या वर्सा आमच्या बरोबर बाल साहित्य परिशदेक हजर रावंक पावचे ना. पूण तांणी आमकां एक खूब व्हडलो हात आमच्या मुखार दिलो. आमकां हरवे सोदताले थंय भाजिल्ले सापडले अशी आमची गत जाली. तांणी आमकां कितल्योश्योच आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयल्यो बालकाणयो धाडून दिल्यो. ह्यो बालकाणयो वेगवेगळ्या भासांनी आसात, इंग्लीश म्हणया किंवा वेगवेगळ्या प्रादेशीक भासांनी त्यो आसात. आनी तांणी आमकां सांगलें की ह्यो काणयो तुमकां जाय तश्यो तुमी कोंकणीन अणकारीत करात आनी आपल्या वेबसायटीचेर किंवा आर्कायव्स ह्या आपल्या वेबसायटीचेर आपूण त्यो घालतलो. आमच्या खातीर ती खूब खोशयेची गजाल आशिल्ली आनी आमी कामाक लागलीं. कोंकणी भाशा मंडळाचे जोड सचीव स्नेहाबाईच्या फुडारपणा खाला तरणाटे तशेंच अनुभवी अनुवादकांची एक टीम घेवन आमी काम सुरू केलें आनी कांय म्हयन्या भितर आमी सुमार 10 काणयो इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकारीत केल्यो आनी अरविंद गुप्ता हांकां परत ईमेल बरयली.
हांव अतिशयोक्ती करना पूण 2 मिनटां भितर अरविंद गुप्ता हांचो आमकां ईमेलाचेर रिप्लाय आयलो की आपल्याक खूब खोशी जाता की तुमी हें काम केलें आनी आपूण रोखडेच आपल्या वेबसायटीचेर ह्यो काणयो अपलोड करतलो. फुडल्या 5 मिनटां भितर तांचो परत ईमेल आयलो की आपणे ह्यो काणयो अपलोड केल्यात आनी हें ताचें लिंक आनी सांगातान आनीक काणयो हांव तुमकां धाडून दिता. ह्योय काणयो तुमी कोंकणींतल्यान अणकारीत करच्यो. आमी आमचें काम मुखार व्हेलें आनी उपरांत आमकां दिसलें की ह्यो काणयो सगळ्यां मेरेन पावच्यो म्हणून एक ल्हानसो ऑनलायन माध्यमांतल्यान उक्तावण सुवाळो करचो आनी अरविंद गुप्ता हांकां तातूंत आमी सहभागी करून घेवचे म्हणून आमी तांकां ईमेल बरयली आनी तांकां सांगलें की शक्य जाता जाल्यार आमकां एक ल्हानसो तुमचो व्हिडिओ करून धाडात. आमी ह्यो काणयो हाचें एक उक्तावण सुवाळो करपाक सोदतात. अरविंद गुप्तान हांणी आमकां रोखडेच ईमेल बरयलें की दर एकट्यान मोन्यांनी शांतपणान आपलें काम चालू दवरचें, तें लोकां मेरेन पावताच. अशा तरेचो आंतरराष्ट्रीय स्तरावेलो एक मनीस कसलीच प्रसिद्धी कांयच ना, कसलेच ताका रिटर्न्स नाका आसतना आमच्या बरोबर वावुरता आनी जो संदेश वा जो रस्तो जी वाट घेवन कोंकणी भाशा मंडळ काम करता तीच मोन्यांनी चलपाची, शांतपणान काम करपाची वाट आमकां परत एकदां दाखोवन दिता. आनी आमकां तेन्ना खूब खोस जाली कारण आमी सदांच मानत आयल्यात की आमच्या मुखार विधायक कामांची एक रास पडिल्ली आसा आनी ते विधायक काम करता आसतना कसल्याय प्रकारचो संघर्श वाद ह्यो सगळ्यो गजाली आमी कुशीन दवरतात. पूण हें म्हणटा आसतना आमी मोन्यांनी, आमी शांतपणान काम करतात हाचो अर्थ आमी दुबळी वा आमी कमजोर असो अजिबात जायना. कोंकणी भाशेचो स्वाभिमान हो कोंकणी मनशाक आसपाकूच जाय, कोंकणी संस्थांक आसपाक जाय, पूण ताच्याच बरोबर शासनाक, प्रशासनाक आनी गोंयच्या सरकाराकूय बी तितलोच आसपाक जाय. आनी त्या खातीर कोणी आमकां जेन्ना विचारता की कितें जाता कोंकणी बरोबर हेर भासांकूय आमी घेवन मुखार गेले जाल्यार आमकां हेर भासांचो द्वेश केन्ना नाशिल्लो आनी केन्ना आसचोच ना. पूण कोंकणीचो स्वाभिमान हो आमकां आसपाकूच जाय कारण आमी सगळीं जाणात ह्याच कोंकणी भाशेच्या मालबजार आमकां गोंय राज्य मेळ्ळां आनी आयज जर हें सरकार हांगा काम करता, कार्यरत आसा जाल्यार हें गोंय राज्य जालें म्हणूनच. आनी त्या खातीर तुमी जेन्ना आमच्या दारांत येवन आमकां तुमच्यो येवजण्यो सांगतात किंवा तुमच्यो सवलती सांगतात तेन्ना आमच्या दारांत आमच्या लोकभाशेन आनी ताज्या मुखार वचून आमच्या राजभाशेंत तुमी येवचें आनी आमचे कडेन उलोवचें हो आमचो हावेस. आनी म्हणून जेन्ना येवजण्यो तुमच्या दारी अशें मराठीन गोंय सरकारान जेन्ना येवजण मुखार हाडली तेन्ना आयकुपाक ती खूब गोड दिसता कारण ती भाशाय बी तितलीच गोड. पूण आमी मानतात की जेन्ना आमची लोकभास आसा, जेन्ना आमची राजभास आसा तेन्ना त्या लोकभाशेचो आनी त्या राजभाशेचो आदर ह्या सरकारान करपाकूच जाय. ताच्याच मुखार वचून ज्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाचो आनी तांच्या कामाचो आमकां भोव अभिमान आसा, भोव कौतूक आसा, त्या संचालनालयाचे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा सारकेली संस्था जेन्ना कोंकणीक आनी कोंकणी साहित्यिकांक कुशीन दवरपाचो यत्न करता किंवा कोंकणी भाशेक कमी लेखपाचो यत्न करतात, आपले बॅनर, आपले हेर सगळ्यो गजाली जेन्ना हेर भाशांनी करून कोंकणी कडेक दवरता तेन्ना आमकां दुख्ख जाता, आमकां तिडक येता. कारण गोंय सरकारानूच कांय दिसा फाटीं किंवा कांय म्हयन्या फाटीं अशा तरेचे प्रपोजल्स घालून सगळे जे आमचे फलकां आसात किंवा रस्त्या वयलीं नांवां आसात ती कोंकणीन जावची अशें गोंय सरकारानूच थारायलां. तेन्ना गोंय सरकारान आपल्याच निर्णयाचो अनादर करचो न्हय अशें आमकां दिसता आनी अश्यो चुको जेन्ना गोंय सरकार करता तेन्ना आमी त्यो चुको सरकाराच्या नदरेक हाडून दितले आनी सरकारान त्यो सुदारच्यो अशें आमकां मुजरत दिसता. 60 वर्सांच्या उमऱ्यार उबे रावता आसतना कोंकणी भाशा मंडळाच्या मुखार खूब व्हडलीं सपनां आसात. कोंकणी जी आयज तळागळात पावल्या ती कोंकणी आनी सशक्त करपाचें, ताका आनी बळिश्ट करपाचें काम आमच्या मुखार आसा हें आमकां खबर आसा. आनी त्याच खातीर फुडल्या एका वर्सांत गोंयभरान वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वचून वेगवेगळ्या शाळांक भेट दिवन थंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी साहित्य पावोवपाचो आमचो हावेस आसा. हें करता आसतनाच सरकाराक, प्रशासनाक जेन्ना जेन्ना आमची गरज लागतली तेन्ना तेन्ना आमी तांकां आदारूय बी दितली आनी आमकां फक्त एक उलो मारचो, आमी तांच्या आदाराक सदांच धांवन वतले. आयज तुमच्या सगळ्याच्या सांगातान कोंकणी भाशा मंडळ आपल्या 60व्या वर्सान पावल दवरता. आमकां खबर आसा कोंकणी भाशा मंडळाच्या प्रवासात तुमी सदांच आमच्या बरोबर आशिल्ले आनी हाच्या मुखार आसतले. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता, परबी भेटयता. सगळ्यांक दिनवास.
देव बरें करूं अन्वेषाबाई सिंबाळ. फूल सोबीतकायेचें प्रतीक. आख्खो दीस कितलोय वायट सारू पूण एक फूल पळयतकच आमच्या जिवाक एक ओगळीच दादोसकाय भोगता. तशेंच एक फुलाचो तुरो जितलो पळोवंक सोबीत तितलोच तो एकवटाचो आनी दिनवासाचो प्रतीक. मागता कोंकणी भाशा मंडळाच्या उपाध्यक्ष पॉब्रबा फेर्नांडीस हांचे लागीं आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्याक देविदास कदम तशेंच मानाचे सोयरे एंथनी वाज हांकां फुलां आनी यादोस्तीक भेटूंक तांचो येवकार करूं. देव बरें करूं पॉब्रबा. साहित्याच्या मोळार आमच्या कोंकणी भाशेच्या मोग्यांनी जायतो बरो वावर केला आनी आयज लेगीत ते करीत आसात आनी ह्या वेळार तांचो आदर सत्कार करूंक आमचो कायदो. तर ह्याच नेटान आतां आमी पुरस्कारांक वळुया. एक कळोवणी. आयज नेमलोलो दीस आसलो तरी पुरस्कार जैतिवंतांक पुरस्कार भेटोवची नात पूण तांचे मना कालसांतले उद्गार आमी आयकतले. जशे परिस्थिती सुदारतली तशें आमी पुरस्कार भेटोवणीचो एक सुवाळो करतले. तर ह्या वर्साचो सर्गेस्त पद्मजा माणिकनाव नायक गावणेकार प्रपत्र लेखन सर्तीचो इनाम फावो जाता भोमानेस सकाराम बोरकार. तांची थोडक्यान वळख करून दिता. मडगांवां रावपी सकाराम बोरकार हे भोवराष्ट्रीय कंपनींत अधिकारी म्हूण रिटायर जाल्यात. कवी, कथाकार, कादंबरीकार, अणकारपी, समीक्षक असले ताचे भोवआयामी व्यक्तिमत्व. आत्रेक आनी तूं हे तांचे 2 कविता संग्रह उजवाडांतल्यात. फाटलीं 6 वर्सां ते कोंकणी म्हणी आनी वाक प्रचारांचे संकलन आनी सोद वावर करतात. ह्या वेळार सकाराम बोरकार हांची मनोगत आयकुया. फुडलो पुरस्कार. अणकार आमच्या भाशेक बोळादी करपाचें काम करता. दुसऱ्या भाशेंतले दर्जेदार साहित्य आमच्या भाशेंत वाचूंक मेळचें म्हूण जायतीं जाणां भारी वावुरतात आनी ताचो सत्कार करूंक आमचो कायदो आसा. तर ह्या वर्साचो दिनेश माणेरकर पुरस्कृत रामनाथ माणेरकर यादस्तीकाणकार पुरस्कार फावो जाता भोमानेस पांडुरंग नाडकर्णी. तांचें पुस्तक पाकाट्या बगर भूर. तांची वळख. पांडुरंग नाडकर्णी हाणें शिक्षक, मुख्याध्यापक आनी प्राचार्य म्हूण उर्बेभरीत वावर केला. गोंय सरकाराच्या गोंय शाळाच्या मंडळाचे ते चेअरमॅन आसले. तशेंच गोंय सरकाराच्या सर्व शिक्षण अभियानाचे ते राज्य प्रकल्प संचालक आसले. सद्याक ते मणिपाल अकॅडमी ऑफ हेल्थ अँड एड्युकेशन हाचे संचालक आनी सचिव म्हूण वावुरतात. ताच्या नांवार 4 पुस्तकां आसात. ते भायर राजकी तशेंच राष्ट्रीय मोळाचेर मराठी, इंग्लीश आनी कोंकणी दिसाळ्यांनी आनी मासिकांनी ताणें शिक्षणा संबंदीत लेख छापून हाडल्यात. तर ह्या वेळार तांची मनोगत आमी आयकुया. कोंकणी भाशा मंडळाच्या प्रपत्र सर्तींत म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून खूब खोस जाता. फाटलीं 6 वर्सां हांव कोंकणी म्हणी आनी वाक्प्रचार हांचेर वावर करतां. हो पुरस्कार म्हाका
म्हज्या फुडल्या वावराक उर्बो दितलो. देव बरें करूं. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान अणकारा खातीर आशिल्लो रामनाथ मणेरकार यादस्तीक पुरस्कार अंदूच्या वर्सा म्हाका फावो जाला. ह्या खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळ आनी त्याच बरोबर परीक्षक वांगडी हांचो उपकारी आसा. हांवें मराठीचें पुस्तक पंखा विना भरारी ह्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार केला आनी कोंकणीत ताचें नांव पाखाट्या बगर भुर्र अशें आसा. हें पुस्तक मराठींतल्यान जवळ जवळ 12 आवृत्ती प्रसिद्ध जाल्ल्यो आसा. ह्या पुस्तकाची हिंदी आवृत्ती तशेंच इंग्लीश आवृत्ती प्रसिद्ध जाल्ली आसा आनी आतां ही कोंकणी आवृत्ती. ही आवृत्ती किंवा हें प्रकाशन काणकोणच्या बापश्री कमलाकर म्हाळशी हांच्या ओम श्री दत्त पद्मजा प्रकाशन हांणी प्रकाशीत केल्लें आसा. हांव दर एकल्या कडेन मागतां की हें पुस्तक घेवन तांणी मुजरत वाचचें. तांकां एक बरो अणभव, एक बरें पुस्तक वाचिल्ल्याचो अणभव तांकां निश्चितूच येतलो. देव बरें करूं. नाच आमच्या जिवितांत खुशालकायेची बाजू. आमी कशी आसता त्या वेळार नाचता. तशेंच दुसऱ्या सोवे आमचो मोग पावोवंक नाच हें एक साधन. तर ह्या वेळार रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरांतलीं भुरगीं तुमकां आपलो मोग एका नाचांतल्यान व्यक्त करतलीं. गीत उड रे भोवरा. हें गीत शाणी मोस्ती 7 ह्या सिडींतलें. हें गीत बरोवपी राजश्री सैल. संगीत दिला साईश पाणंदीकर आनी हे सुंदर गीत गावपी लक्ष्मण बाब नायक. तशेंच हो नाच बसयला रुद्रेश शितोळे. तर तुमचे मुखार येता रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरांतलीं भुरगीं घेवन आपलो नाच. उड रे भौरा काळा निळा उडून बसला शेवटे फुला. अरे उड रे भौरा काळा निळा उडून बसला शेवटे फुला. उड 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 रे भौरा उड 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 उच दोंगरा उड 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 रे भौरा उच दोंगरा. तीनशेर पैसे लिख लिखता, तीनशेर पैसे लिख लिखता. झाड काजुल्याचे लिख लिखता. झाड काजुल्याचे गायतारान फुलपाख्या गान, गायतारान फुलपाख्या गान. वावताना सोडून सगळे भान, सगळे भान. सायला वाटवा मोरावाली शिरंगार, सायला वाटवा मोरावाली शिरंगार. रान बोल्या भार, राजा बोल्या भार. तीनशेर वैर पर जळटा, तीनशेर वैर पर जळटा. झाड काजुल्याचे पडझडटा. झाड काजुल्याचे झाड चवल्ला पाना पानात पाऊस शिवल्ला. हे, 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 शिवल्ला. झाड चवल्ला पाऊस शिवल्ला. फुला फुला पाना पाना कळ्या कळ्या. पाऊस शिवल्ला. फुला फुला कळ्या कळ्यात उजवाड परमळला. उजवाड परमळला. तीनशेर झाड पालेला, तीनशेर झाड पालेला. झाड काजुल्याचे आलेला. झाड काजुल्याचे आलेला. वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा. सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला. अरे वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा. सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला. उड 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 उड. रानवी ब्या
माथ्या वेल्यान चंद्रीचा नेता चंद्रीचा नेता रानबिब्या माथ्या वेल्यान चंद्रीचा नेता चंद्रीचा नेता कळीच्या हातात घालून हात स्वप्न स्वप्नेता स्वप्न स्वप्नेता मळबो मेरे वारो पापुटर मळबो मेरे वारो पापुटर वावता कुळकुळ दर्या देखे नैच्या शिमे वावता कुळकुळ दर्या देखे नैच्या शिमे शेर पैस झाड फुलला शेर पैस झाड फुलला झाड काजुल्याचे झाड काजुल्याचे उड उड भोवरा उड 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 उसूच डोंगरा उड 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 उडले भोवरा उसूच डोंगरा शेर पैस लिग लिगता शेर पैस लिग लिगता झाड काजुल्याचे झाड काजुल्याचे काय तरान फुल पाक्या गा काय तरान फुल पाक्या गा आणि भावता सोडून सगळे भान सगळे भान देव बरें करूं भुरग्यांनो. आनीक एक फावट पुरस्कारांक पळोवया. ह्या वर्साचो दिनेश माडेरकर पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार फावो जाता भोमानेश महेश दिवेकार. महेश दिवेकार हे पत्रकारीत फाटलीं 28 वर्सां वावुरतात आनी तांच्या नांवार जायत्या पत्रकारितांचो हातभार आसा. तशेंच सद्याक ते फाटलीं 7 म्हयने भांगरभूंय दिसाळ्यान संपादन करतात. तांच्या नांवार वेगवेगळ्या विशयांचेर ते आपले बरोवपूय करतात. दुसरो पुरस्कार सुर्गेस नरसिंग दामोदर नायक यादस्तीक साहित्यीक पुरस्कार फावो जाता बोमानेस्त फादर मायरन जेसन बरेटो. फादर जेसन बरेटो हांवें चूक केली. फादर मायरन जेसन बरेटो हे साशीतले नावेली गांवांतले रुजाय सायबीण इगोजीचे पातकूर म्हूण वावुरतात. ते कोंकणी मोगी आनी बरोवपी. सालिगांव आनी रायतूर सेमिनारींत ते आपले शिकोवप करतना तांकां कोंकणींतल्यान बरोवपाची आवड निर्माण जाली. 2010 वर्सा तावन तांणी पुस्तकां छापून हाडल्यात आनी आयज मेरेन तांच्या बागाक 4 पुस्तकां आसात. गुलाब, वावरेडाचो इश्ट, गोंयचो परमोळ तशेंच कांय धर्मीक मासिकांनी ते आपले बरोवप करतात. तांकां परबीं. फुडले सुवातेर सुर्गेस्त रॉक बरेटो यादस्तीक साहित्यीक पुरस्कार फावो जाता सुर्गेस्त श्रीधर कामत. श्रीधर कामत हांणी कोंकणी साहित्यान आपले मोलाचें योगदान दिलां. वाचन, प्रोवेस, निरीक्षण तशेंच साबार आंगांनी तांचे लेखनांत तांणी आपली आवड विचून काडल्या. जोयत ह्या नांवान तांणी एकांकी पुस्तक प्रकाशीत जालां. निमणो वेळ मेरेन ते आपलें लिखाण करीत आसले. तांच्या जल्म दिसाच्या निमतान 2019 वर्सा तांच्या घोरकान्नीन अंजू कामत हांणी जोयत ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती काडली आनी तांच्या गिताच्या आनी कविताचें संकलन करून इनफायनायट श्रीधर ह्या नांवान 2 पुस्तकां प्रकाशीत केल्यात. तशेंच फेब्रुवारांत 2020 वर्सा तांचे 3 एकांकीचें संकलन करून बेसूर ह्या नांवान पुस्तक प्रकाशीत जालां. आमी ह्या वेळार तांची याद करता आनी तांच्या घरच्यांक परबीं भेटयता. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेडुस्कार यादस्तीक साहित्यीक पुरस्कार फावो जाता वामन टाकेकार. वामन टाकेकाराचो साबार कथा आनी एकांकी आकाशवाणी पणजे केंद्रांतल्यान प्रसारीत जाल्यात. गोंयांतल्यो जात्रा, काल्यांतलीं नाटकां कला अकादमी पणजे हातून आयोजीत केल्ल्या नाटक सर्तींनी तांणी काम केलां. आकाशवाणी पणजे केंद्राचेर तांणी कॅज्युअल आर्टिस्ट म्हूण वावर केला. तांचो मिरास हो कोंकणी कथा संघ 2003 वर्सा उजवाडलो. दर्यादन हे तांचे नुस्तेमारेच्या जिविताचेर आदारलेली कोंकणी कादंबरी 2020 वर्सा उजवाडाक हाडल्या.
सगल्या मानेसांक आमी पोरबी भेटयता आनी ह्या वेळार तांची मनोगत आयकुया. नमस्कार. हांव महेश दिवेकर. म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचो स्तंभलेखन पुरस्कार मेळ्ळा. ते खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या काळान स्तंभलेखन करपी लेखक खूब कमी जाले, कारण भोवतेक जाण कथा कविता हाचे भितरूच बरेच आसतात. इतले एक दोन विशय घेता आनी एक दोन प्रकारचें लेखन करता. तेन्ना म्हाका सगल्यांक विनवणी करपाची आसा की तांणी बरें वाचन करून वेगवेगळ्या विशयांचे स्तंभलेखन करचें. नवीन नवीन लेखक येवपाक जाय. सद्या कितें जालां, कांय विशयांचे तेच लेखक आसात. तेन्ना यंग जनरेशन आहा तांकां आव्हान आहा की तांणी विविध विशयांचेर बरें सकस साहित्य बरोवचें. देव बरें करूं. मानेस्तानो, इश्टानो आनी कोंकणी मोगियानो, संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून खुशालकायेच्या नादार कोंकणी भाशे सोबें म्हजो जीव मुरगोडटा. स्वर्गेस्त नार्सिना दामोदर नायक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार म्हज्या पुस्तकाक ओपारींतल्यान संदेश हाका फावो जालो म्हूण म्हजो जीव दादोसता. ह्या वेळार किरीत भाशेन कोंकणी मळार म्हजो वावर ओळखून घेतलोल्या पासत कोंकणी भाशा मंडळ हाचो अध्यक्ष मानेस्त अन्वेशाबाई सिंगबाल हांकां आमी काळजाचे खोलायेकतावन देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे मानेस्त वांगड्यांक आनी परिशक मंडळाच्या मानेस्त वांगड्यांक हांव आभारी. कोंकणी आमची मायभास, कोणाच्यानूच करूंक जावची ना नास. कोंकणी उलोवया, सांगातान कोंकणीचो वावर फुडें व्हरूया आनी कोंकणी भास बरोवन दवरून एकवटान रावून कोंकणी पासत जियोंक, कोंकणी पासत वावरूंक आनी कोंकणींतल्यानूच आमचे कार्यक्रम करूंक आमी वावरुया. आनी एकदां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव हांचो 2021 वर्साचो साहित्य पुरस्कार म्हाका फावो जालो. ही म्हजे खातीर खोशयेची गजाल. हो पुरस्कार म्हाका फावो जाल्ल्या बद्दल भाशा मंडळाचो हांव उपकारी आसा. ही उर्बा म्हाका म्हज्या फुडल्या साहित्य निर्मितीक खूब उपकारी थारतली हातून दुबाव ना. देव बरें करूं. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरांतल्या भुरग्यांचो नाच आनी तांची उमेद पळोवन विद्याभवन कोंकणी शाळेंतलीं भुरगीं उर्बेन भोरल्यात आनी तुमचे सोवें आपलो मोग व्यक्त करूंक सोदतात. ती तुमचे मुखार वारो हांव ह्या गिताचेर आपलो नाच सादर करतली.
शाणी मस्ती 7 ह्या सिडींतलें हें गीत बरयलां नयना आडारकर हांणी आनी संगीत तशेंच गायलां गौतमी बांबोळकर हांणी. कोवीड काळ आसून लेगीत मुजरत शाळेंत येवंक हो नाच बसोवन सादर करपाचो हातभार तांणी घेतला तर तांकां शाबासकी. नाच बसयला रुद्रेश शितोळे हांणी. सो तुमचे मुखार विद्या भवन कोंकणी शाळेंतलीं भुरगीं घेवन येतात आपलो नाच. परतून एकदा पुरस्कारांक पळोवया. सेराफिन कोता पुरस्कृत फेलिसियो कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार फावो जाता भौमानेस्त अनंत अग्नी. तांची वळख करूया. अनंत अग्नी हांणी फाटलीं 6 वर्सां शिक्षणीक साहित्यीक संघटनेन तशेंच संस्कृतीक मळार मोलाचें योगदान दिलां. कोंकणी चळवळींत ताणें आपलें योगदान दिलां. तांणी वेगवेगळ्या तरणाट्यांक कोंकणी संघटनेन आनी कोंकणी प्रवाहांत हाडली. सूत्रसंचालनाच्या मळार तांची गोंयभर एक उत्कृश्ट सूत्रसंचालन नामना आसा. 10 वर्सां आदीं ताणें कोंकणी भाशा मंडळाच्या
रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचो मुख्याध्यापक म्हूण कारभार सांबाळला आनी इतल्या उण्या काळांत लेगीत शाळेक एक दर्जेदार स्तरार ताणें पावयल्या आनी नामना सोडून दिल्या. ताचे लेख शिक्षण आनी हेर साबार विशयांचेर आसतात. तांकां परबीं जुझे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाता बोमानेस शिरीश पै. शिरीश पै हांचे काणकोण सारक्या वाठारांत 3-4 दशकां आदीं कोंकणी पोशक वातावरण नाशिल्लें. अशा वेळार राजभास चळवळीन संघटन आनी आयोजन ह्या मळार मोलाचें योगदान तांचें आसा. फाटलीं सुमार 3.5 दशकां शिरीश पै हाणें गोंयभरच्या आनी खेरीतपणी काणकोणच्या संस्थेक वेगळें मार्गदर्शन करून तांची संघटीत घेवपाचो एक मुखेल वावर हातान घेतला. कोंकणी पत्रकारिता, साहित्य, कला, संस्कृती, आयोजन, संघटन साबार आंगांनी तांचे दर एक आनी ना विसरपा सारकें योगदान आसा. तांकां ह्या वेळार हांव परबीं भेटयतां. फुडले सुवातेर लिगोऱ्यो फुट्टात ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाता बोमानेस फादर क्रियल डिसोजा. फादराची थोडक्यान वळख. फादर क्रियल डिसोजा ह्या बार्देसांतल्या बेस्तोळे गांवांत रावतात. ते पिलार सोसायटीचे वांगडी. कोंकणी सप्तकी मासीक वावरेड्याचो इश्ट हाचे ताणें संपादन केलां. वावरेड्याचो इश्ट गुलाब, 2 म्हयन्याची रोटी आनी गोंयच्या 8 डायसीच्या हेर कोंकणी नेमाळ्यांनी ताणें सातत्यान लिखाण केलां. तांकां आमची परबीं. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार फावो जाता बोमानेस सुरेश पै. सुरेश पै हे कोंकणींतले एक नामवस्ते सेवक. तांचे कोंकणी चळवळीन खूब मोलाचें योगदान आसा. खास करून कुडचडे वाठारांत तांणी खूब काम केलां. फाटलीं 10 वर्सां सातत्यान काम करून संस्कृतीक कोंकणी कोशाचें काम तांणी पुराय करून कोंकणी अकादमीक दिलां. ह्या वेळार आमी बोमानेस्ताची मनोगत आयकुया. ज्या व्यक्तीन कोंकणी शिक्षणाची बुन्याद घाली त्या सर्गेस फेलिसियो बाब कार्दोज हांच्या नांवान आशिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो शिक्षक पुरस्कार म्हाका फावो जाला हाचो म्हाका आनंद आनी अभिमान आसा. 1993 वर्साक माशा सत्यवती सोयरो आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयांत त्या वेळावेले म्हजे प्राचार्य डॉक्टर नारायण देसाय हांणी अग्नी कोंकणी शिकयता मरे अशा विचारिल्ल्या प्रश्नाक आश्वासक आनी आत्मविश्वासान दिल्ल्या हय ह्या जापेन सुरू जाल्लो म्हजो कोंकणी अध्यापनाचो प्रवास फाटलीं 29 वर्सां निरंतर चालू आसा. ह्या काळा भितर विद्यार्थ्यांनी म्हाका शिक्षक म्हणून घडयला अशें हांव सदांच मानत आयला आनी म्हणून आयचो हो पुरस्कार हांव खासा तांकां समर्पीत करता. फाटल्या 29 वर्सांक म्हज्या विद्यार्थ्यांक आयोजनां, संमेलनां आनी आंदोलनां हांच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी चळवळी कडेन, कोंकणी भाशीक आंदोलना कडेन, कोंकणी भाशीक चळवळी कडेन लागीं हाडपाक शकलो हाचो म्हाका सार्थ अभिमान. कोंकणी भाशा मंडळाचो हो पुरस्कार हांवें स्विकारचो काय ना नैतीक पावंडेचेर अशा द्विधा मनस्थितींत आसतना तो हांवें स्विकारप कितलो योग्य आसा हें म्हाका पटोवन दिवपी म्हजो अग्नी परिवार आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर स्कुलाचें म्हजें वेवस्थापन हांकां हांव दिनवासतां. हो पुरस्कार म्हाका शिक्षक म्हणून घडोवपी प्राचार्य भास्कर नायक आनी म्हाका शिक्षक म्हणून संद दिवपी डॉक्टर नारायण देसाय हांकां हांव समर्पीत करतां. मंडळाचो पत्रकारिता पुरस्कार म्हाका फावो जाला देखून म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता आनी हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या
सगळ्या अधिकाऱ्यांक म्हज्या काळजांत थाण दिनवास पाठयता. हो पुरस्कार म्हाका मेळूंक म्हाका व्हडलें भाग म्हूण हांव समजतां. 1985 वर्सा थावन हांवें कोंकणी पासत वावर केला आनी कोंकणींत हांवें जायतीं बरोवपां केल्यांत. ह्या म्हज्या सगळ्या वावराचें हें म्हाका इनाम फावो जालां अशें म्हाका दिसता. म्हाका ह्या वेळार खरीत भाशेन श्रद्धांजली ओंपूंशी दिसता म्हज्या गुरूक प्रोफेसर लुर्दीन रॉड्रिगीस, जाणें म्हाका कोंकणींत भितर काडलो आनी जाणें म्हाका कोंकणी बरोवपाची वाट शिकयली आनी जाणें म्हाका खरीत भाशेन एक बरो उपदेश ताणें दिलो आनी तो म्हणल्यार तूं फकत उतरां शब्दकोशांनी सोदिनाका. लोक उलयता ती भाशा आयक आनी लोकांक समजता तशें बरय. तेन्ना हांव वाराणसी इश्टाचो संपादक आसलो आनी संपादक कसो म्हाका जायतें आवड लागतालें बरोवपाक, पूण ताणें म्हाका मार्गदर्शन दिलें आनी आयज हांव हो पुरस्कार घेवंक पावलां. कोंकणी भास, साहित्य आणि संस्कृती ह्या मळाचेर काम करपी आमी सामान्य कार्यकर्ते. सामाजीक मळार काम करतना अपेक्षा बाळगप ना आणि कसलेंय काम करपाक उणाकपण मागत ना ही शिकवण सर्गेस्त चंद्रकांत बाबकेणी हांच्या कडच्यान मेळ्ळी हाचो ह्या वेळार अभिमान दिसता. कोंकणी भाशा मंडळाचो ह्या वर्साचो कार्यकर्तो पुरस्कार म्हाका जाहीर जाला. तो ह्या मळाचेर काम करपी सांगाती कार्यकर्त्यांचो प्रतिनिधी ह्या भावनेन हांव तो स्विकारतां. सामान्य कार्यकर्त्यांचो पुरस्कारान भोवमान जाता तेन्ना केल्ल्या कार्याची दखल घेतिल्ल्याचें समाधान निश्चितपणान जाता हातूंत मात्रूय दुबाव ना. भाशा मंडळाचे गाळवंडार तशेंच निवड समितीच्या वांगडी हांकां हांव दिनवासतां आनी हो पुरस्कार अदीक काम करपाक स्फूर्ती दितलो अशी आस्त बाळगितां. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव सुरेश पै भटकळच्या शांताई कामाक्षी देवस्थानांतल्यान उलयतां. म्हाका कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव गोंय हांणी एक पुरस्कार जाहीर केला. तो पुरस्कार म्हणून सांगल्यार कोंकणी सेवा पुरस्कार प्राप्त जाला अशी त्यांनी कळयलें. ते आयकून म्हाका खूब संतोश जालो, आनंद जालो आनी उत्साहाचे मास आंगार चडले. धन्यवाद. सगळ्या पुरस्कार प्राप्त्यांक आनीक एक पावट मना कालसांतल्यान पोरबी आनी तुमच्या बऱ्या वावरा खातीर दिनवास. कोंकणी भाशेचो मोग तुमच्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवपी जावं. मादय न्हय आमच्या गोंयाक एक व्हडलें भाग. मादय मायेच्या मानाक ओरपिल्ले एक गिताचेर नाच सादर करतली मादयचीच भुरगीं. विवेकानंद ज्ञान मंदिर केरी सत्तरी आनी श्री आसोबा महाराज पंगडाचे वांगडी. गीत मादयचा पाणी. गीत बरोवपी गोपीनाथ गांवस. संगीत दिवपी साईश पाणंदीकर आनी गायला सागर गांवस हांणी. प्रारंभी गांवस आनी श्रेया गांवस हांणी हो नाच बसयला. तर पळोवया ह्या मादयचो नाच. म्हादयचा पाणी झर झर पाणी, म्हादयचा पाणी खळ खळ पाणी, हे म्हादयचा पाणी घड घड पाणी, हे म्हादयचा पाणी घसा घसा
देगावा दोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता देगावा दोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता चोरता धर 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 ही धरता देगावा गावातून देगावा गावातून देगावा दोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता अर म्हादयचं पाणी डोंगराची कानी म्हादयचं पाणी डोंगराची कानी तेंगशेर बसान गातासा अरे तेंगशेर बसान गातासा तानी सुकनी के पाय गातासा तानी सुकनी आर म्हादयचा पाणी पाणीयाची कानी आर म्हादयचा पाणी पाणीयाची कानी पाणयात भवन भवन गातासा तो की घोळसा गे गातासा तो की घोळसा हर म्हादयचा पाणी वगऱ्यांची कानी हर म्हादयचा पाणी वगऱ्यांची कानी खडपर बसान गातासा खडपर बसान गातासा मेरू भेकरा गे बाई गातासा मेरू भेकरा असे देगावा दोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता देगावा गावासून देगावा दोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोरता आर म्हादयचा पाणी कोंडीची कानी म्हादयचा पाणी कोंडीची कानी कोंडीर रवान गातासा कोंडीर रवान गातासा दुरो पिस्तो गे बाई गातासा दुरो पिस्तो अर म्हादयचा पानीर शेताची कानी मेरे रवान गातासा मेरे रवान गातासा सकु समती गे बाई गातासा सकु समती गे बाई गातासा अर म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी झोतीर धोलान गातासा झोतीर धोलान गातासा कोळी होडा गे बाई गातासा कोळी होडा गे बाई गातासा कोळी होडा असं म्हादयचं पाणी खळखळ पाणी म्हादयचं पाणी खळखळ पाणी म्हादयचं पाणी गडगड पाणी म्हादयचं पाणी घसघस पाणी म्हादयचं पाणी गडगड पाणी म्हादयचं पाणी खळखळ पाणी म्हादयचं पाणी गडगड पाणी म्हादयचं पाणी घसघस पाणी सगळ्या भुरग्यांक पोरबी पुस्तकां भुरग्यांची इश्ट मित्रां आनी तांचे वरवीं एक भुरगें आपले बुद्धीक विचार निरंतरी वाडूंक शकता. आयज जोरी हो संवसार यंत्राच्या आदाराक आखेल जग भोंवता. पुस्तकाक इतली तांक आसा की एका जाग्यार बसूंक न्हूच जग भोंवडावंक पूण लोकांच्या मना काळजांतले उद्गार अंतरेक व्यक्त करूंक. कोंकणी भाशा मंडळ आपल्या हिरक्या महोत्सवाचे सुरवातेक आनी फुडलें वरस पुराय जाव मेरेन शाळेक पुस्तकां भेट दिवपाचें एक आव्हान हातान घेतलां आनी ताची सुरवात आयज जाता. तर ह्या वेळार मागता आमच्या मनाचे सोयरे एंथनी वाज हांचे लागीं पुस्तकां इश्कोलाच्या भुरग्यांक दिवं. एंथनी बाब हे कोंकणीचे एक निस्वार्थी सेवक. फाटलीं 4 दशकां तांचो कोंकणी मळार वावर आसा. गोंयांत खंयच कोंकणी कार्यावळ जावं
एंथनी बाब तुय हाजीर आसताच. आपल्याचेर पडटा तें काम ते मोठ्या उमेदीन करतात. गोंयभर जाल्ल्या परिशोधांनी संमेलनांनी ते सदांच हाजीर. पड्ड्या फाटल्यान रावन काम करपाचो तांचो स्वभाव. आमच्या सारकेल्या युवा कार्यकर्त्यांक ते एक प्रेरणा आसतात. एक नीज कोंकणी आनी गोंय मोगी तांचे हाजीरपणान आमकां आयज एक उर्बा मेळ्ळ्या. तर हांव मागतां एंथनी बाबान ही भेट दुसऱ्यांक भेटूंक. पयले सुवातेर जशें हांव नांव घेतलें तशें फुडें येवचें. आनंद पेंगीणकार, सरकारी प्राथमीक शाळा, आमोणे, काणकोण. फुडले सुवातेर पल्लवी गोविंद पोळेकार आनी अभिषेक गांवकार, ज्ञानसागर विद्या मंदिर, तारी, सत्तरी. फुडल्या सुवातेर तानाजी पाटील, मिरेकल्स प्राथमीक शाळा, सांगे. फुडले सुवातेर जॉसन ग्रेशियस, आवर लेडी ऑफ मेर्सेस हाय स्कूल, मेर्शे. मानेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं दोर मनशान जाणें आपआपल्या इस्कॉलाच्या नांवान हांगा पुस्तकां स्विकारल्यात. मुस्क आमच्या जिवाक थाकाय हाडटा, जिवाक एक उर्बा दिता आनी आयचो हो दीस उर्बेभरीत केल्ल्या आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांची कौतुक करूंक आमकां एक कायदो. मागता आमच्या मानाचे सोयरे एंथनी वाज हांचे लागीं आयज सादर केल्ल्या इश्कॉलांक यादोस्तीक भेटोवंक तांकां दिनवासूं. पयले सुवातेर रविंद्र केळेकार, ज्ञान मंदिर, मारगांव. शिक्षक पुजा काणकर आनी नाच बसोवपी रुद्रेश शितोळे. फुडल्या सुवातेर विद्याभवन कोंकणी शाळा, मडगांव. शिक्षक अपेक्षा मांजरेकार. फुडले सुवातेर विवेकानंद ज्ञान मंदिर, केरी, सत्तरी आनी श्री आजोबा महाराज पंगड आपयता मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस हांकां ही भेट स्विकारूंक. ह्या सगळ्या शाळेंक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं एंथनी बाब वाज.
कथामंच ह्या कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ल्या पुस्तकाचे दुसऱ्या आवृत्तीचे आयज आमी लोकार्पण करतात. ह्या पुस्तकाचे संपादन बालचंद्र गांवकार, अंजू साकरदांडे आनी सुर्गेस्त नित्यानंद नायक हांणी केला. हे कथामंच पुस्तक पयले वर्स कला अभ्यास क्रमांक पाठ्यपुस्तक म्हूण भुरग्यांक लाभला आनी आयज ह्या भोवमोलादीक दिसा आमी ताचें लोकार्पण करतल्या. मागता आमचे मुखेल सोयरे सर देविदास कदम हांचे लागीं हें लोकार्पण करूंक. सगल्यांक देव बरें करूं. 59व्या वर्धापन दिसाक मुखेल सोयरे म्हूण आमचे मोदें आसात कोंकणी साहित्यीक मोळाचे हिरे देविदास कदम. कोंकणींतले एक प्रतिभावंत आनी सर्जनशील लेखक म्हणल्यार देविदास कदम आपले साहित्यांतल्यान कोंकणी समाज आनी वाठार चित्रायतनाच तांचे साहित्यांत ह्या वाठारांतले सैम अळंगपणान येता. तांची भाशा शैली आनी थळावी गिरेस्त कारवारी उतरावळ ही कोंकणी भाशेक आनी साहित्याक नेमान गिरेस्त करीत आसा. आयज मेरेन तांणी आपल्या नाविन्यपूर्ण आनी भोव प्रभावी कलाकृतींतल्यान कोंकणी भाशेक एका परस एक अलंकारांनी नटयला. कथा, कादंबरी, कविता अशा वेगळ्या साहित्य प्रकारांत तांणी आपलो हातभार घाला. तर ह्या वेळार मागता देविदास कदम हांचे लागीं आपले उलोवप करूंक. वेदी मुखाल्ले आवाज येता. वेदी मुखाल्ले आणि ह्या संभ्रमाक जोडिल्ले समेस्त मानेस्तिणी हांव मना काळजात तुकून नमन सांगता. उलोवपाक सुरवात करची आदी म्हाका एक गजाल सांगची आसता. बाब एंथनी वाज आमची मुखार बसलात नारायण भाऊ मावजो, आमची शिरीष पै जांकां पुरस्कार लाभला. असले कार्यकर्त्या पळयतकीर म्हाका सदांच कवाशाची याद जाता. कवाशाक फळ नासता पण ताचो परमळ वाठारभर घमघमता. तुमच्या कार्याचो परमळ गोंयभर घमघमता, आमच्या मना काळजात घमघमता. आणि खरें सांगू, तुमचे सारक्या कार्यकर्त्याक लागूनच भाशा तिगून आसता. मना काळजांतल्यान उलयता, सामकें मना काळजांतल्यान.
हरशीं म्हाका केन्ना केन्ना जिबे पोता वयल्यान उलोवपाची संवय आसा ना अशी न्ही, पण हें मनाक काळजां आसा. मनशाक जियोवपाक 3 गजाली जाय. एक अन्न, दुसरें वस्त्र आनी तिसरो आलाशिरो. अन्न ना जाल्यार कितलें जातलें? भुकेन तळमळटले न्ही. आनी मागीर एक दीस वेल्यान आमकां विजा येतली, राम नाम सत्य है. वस्त्र ना जाल्यार नागडे बेताळ, आनी आलाशिरो ना जाल्यार तें उदक सुकिल्लें तळ्यांतलें नुस्तें कशें उक्ती पडटा तशें उक्ती पडटलें. तशेंच जीण जर सफळ करपाक जाय, यशस्वी करपाक जाय, फुलोवूं जाय, फळोवूं जाय, तरतरोवंक जाय जाल्यार जिणेची 3 आंगां आमचे मदीं आसची पडटात. त्या आंगाक आमकां दसून रावचें पडटा. आनी तातूंतलें एक जरी आंग पांगळी जालें, दुबळी पडले जाल्यार आमची जीण अर्थहीन जाता, दिकाहीन जाता, विचार शुन्य जाता. ते कशें हें हांव मागीर सांगता. भास, संस्कृती आनी साहित्य ही 3 आंगां. आनी ह्या 3 आंगांचें संवर्धन करपा पासत 30 सप्टेंबर 1962 स्वतंत्र गोंयांत नोंदणी जाल्ली कोंकणी भाशा मंडळ ही पयली आनी सगळ्यांत जाणटी संस्था. आनी ह्या संस्थेचो हांव सभासद हें सांगूंक म्हाका समाधान भोगता. तुमकां भोगता काय ना खबर ना. गोंयकार कोंकणी मनशाची म्हाका सदांच कोंकणी भाशा मंडळ ही पालक संस्था कशी दिसता. आनी ह्या पालक संस्थेचो हांव जाणटो बाळक. पेद्रो आफान्स कुरेब, भौमानेस्त पेद्रो आफान्स कुरेबाब आनी वांगडी हांचे साकून सुरू जाल्लो हो प्रवास आतां भौमानेस्त बाय अन्वेशा सिंगबाळ आनी वांगडी हांगा मेरेन पावला. हो प्रवास अनंताचो, थांबपाचो ना. हो प्रवास अनंताचे प्रवासी खंय फक्त 2 जाण. एक आत्म खंय परत परत जल्म घेता. भगवद्गीतेत भगवान श्री कृष्णानंय सांगला, गौतम बुद्धाच्या जातक कथेत सापडटा. मनीस परत परत जन्म घेता अशें म्हणटात, पण म्हाका एकूय जल्माची यादी ना. काळ मात्र अनंत, कित्याक काळ हो सतत फुडें धांवत आसता, आपल्याच तोऱ्यात व्हांवत आसता, फुडें फुडें वचत आसता. तशें कोंकणी भाशा मंडळाचो प्रवास हो अनंताचो प्रवास, हो थांबपाचो ना. कोंकणी भाशा मंडळान सुरवे साकून आतां मेरेन जायती कार्यां केल्यात. कार्याची तोखणाय जावपा जाय आनी एक एक कार्याचो तपशील घेवन जर आमी तोखणाय करत जाल्यार म्हजी तोंडाची कांय धडगत आसची ना आनी आमकां दिसय पावपाचो ना. पण 2 कार्याचो उल्लेख म्हाका करचोच पडटलो. एक भौमानेस्त राजू नायक हांच्या काळात सुरू जाल्लो युवा महोत्सव. युवा महोत्सवान फक्त कोंकणीची उदरगतूच जायना किंवा तांकां एक प्रोत्साहनूच मेळना, ते भायर गोमंतकांतल्या युवकाच्या कलागुणाक वाव मेळटा, तांकां उमेद मेळटा, तांकां प्रोत्साहन मेळटा. आनी तेज्याय भायर मुखार वचून तांची एकामेका कडेन वळख जाता आनी एक नवो कोंकणी घराबो निर्माण जाता. आनी कोंकणीच्या फुडारा पासत हें खूब मोलादीक. ह्या युवा महोत्सवान जायती बरी गजाली केल्यात. कांय जाणांच्या लग्नाय जोडल्यात.
आणि एक महत्त्वाची गजाल, कोंकणी भाषा मंडळाची शाळा. भौमान्यस्थ उदयबाब भेंब्रे जेन्ना अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना ह्या भाशेचें मुळावण पडलें. म्हजी याद जर म्हाका चुकयना जाल्यार भौमान्यस्थ बाय प्रभा पै घुंगट ही पहिली शिक्षिका. 9 भुरग्याच्या सहाय्यान ही शाळा सुरू केली. ती आज हांगा मेरेन पावला. भौमान्यस्थ प्रशांत नायक तरणाट्या पिढीचे धडाडीचे कार्यकर्ते हांच्या प्रयत्नांतल्यान सुरू जाल्ली. मागीर चेतन बाबान तो बॅटन मुखार व्हेलो. ह्या संदी काळात प्राथमीक पावंडो हुपलो आनी माध्यमीक शाळेची बुन्याद पडली. आनी ती माध्यमीक शाळा आज फुलता, फळटा, तरतरता चोय हांगांनी आतांच तुमी पळयले. आनी होय प्रवास हांगा सोंपपाचो ना, होय प्रवास अनंताचो. आनी नशिबान मुख्याध्यापकाच्या पदाचेर अनंतच बसला. आनी हो अनंत सादो अनंत न्ही, ताची ताक अनंताची, कित्याक हांव ताका लागींच्यान वळखता. आनी आतांच ताका आनी ताचें आडनांव अग्नी. अग्नी म्हळ्यार उजो. भिवपाची गरज ना. हा मुखार गेला उलोवप बिलोवप लागना, तसो तो शांत. आनी पुरस्कार मेळ्ळे ताका कोंकणी भाशा मंडळाचो, आदर्श शिक्षकाचो. हां, जेंका जेंका आदर्श शिक्षक आनी बाकीचे जे पुरस्कार मेळ्ळा साहित्याचे, बरे कार्याचे, तांकां सगळ्याक ह्या वेदिके वेल्यान हांव जाहीर परबी दिता. तुमी ज्या ज्या सुवातेर आसा थंयसून ताळी मारया. आनी ही शाळा हांगाच थांबपाची ना, हाजे फुडें ती माध्यमीक पावंड्यार वतली. मागीर ताजें महाविद्यालय जातलें. दुबाव ना की आमकां तकली कोणी तरी माथी मारची पडटलें, बुजवण दिवची पडटली, सरकाराचोय आशिर्वाद घेवचो पडटलो. पण हे एक ना एक दीस जातलेच. बरोवन दवरात. इथी देविदास कदम वदत आयची तारीख घालून. भास, संस्कृती आनी साहित्य हे जिणेची 3 आंगां अशें हांवें म्हणिल्लें. भास जर ना जाल्यार कितें जातलें? आमी मोने जातले. हांव मोनो, तूं मोनो, ते मोने, तो मोनो, ऊ करत रावपाचें. संस्कृती ना जाल्यार संस्कृती 2 तरेची आसता, एक वैयक्तीक आनी एक भौशीक. एक जरी संस्कृती दुबळी पडली जाल्यार आमी असंस्कृत जातात, व्यक्तिमत्व शून्य जातात. आनी साहित्य खूब जाणांक खबर ना साहित्याचो आमचे जिणेंत भूमिका किती ती. साहित्य हे मनशाच्या जिणेचे चैतन्य, आत्मो जिणेचो. मनीस जेन्ना उलोवपा लागलो तेन्ना सावन साहित्याची निर्मणी सुरू जाली. साहित्य हे फक्त निखळ आनंद दिवपा पुरतें आसता असो जर कोणाचो समज आसा जाल्यार तें अर्धसत्य. साहित्याचो मुखेलो उद्देश आसता तो मनशाक, मनीसकुळेक विचार दिवपाचो. साहित्याची देख वेद ही सुरवेची आसची ना. ताच्याय आदी लोकवेदाची सुरवात जाल्ली आसतली अशें म्हाका तरी दिसता. आतां हांव तुमकां एक देख दिता. तुमी देविदास कदमाची कादंबरी वाचतात तेन्ना तुमचे तकलेंत एक संवसार तयार जाता. तुमी थंय झाडां पळयतात, तुमी थंय न्हंय थंय पळयतात, तुमी व्यक्ती थंय पात्र तयार करतात, तुमी तांच्या तोंडात भास घालतात, तुमी तांच्या मनात भावना घालतात आनी तुमी तातूंतले एक पात्र जातात. आनी वाचून 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 सोंपतकीर तुमी एका निश्कर्शा कडेन पावतात. आतां पळय हांगा कितें जाता. जेन्ना मनीस साहित्य वाचता तेन्ना कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता. जाची कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता ताका सारासार विचार करपाची ताक येता. जाका सारासार विचार करपाची ताक येता तेन्ना तो एका निश्कर्शा पर्यंत पावता. आनी त्याच्या निश्कर्शांतल्यान जो विचार येता ती ताची बुद्ध आसता.
आमी खूब फावटी घोळ करतात. हुशारकाय, गिन्यान आनी बुद्ध, इंग्लिशींत ताका इंटेलिजन्स, नॉलेज आनी विजडम अशें म्हणटात. आमी तिनूय एकच म्हणटात. इंटेलिजन्स इज नॅचरल, नॉलेज इज एक्वायर्ड आनी विजडम इज ग्रोथ. हुशारकाय ही सैमीक आसता. गिन्यान आमी मेळयतात, वाचप घरांतल्यान मेळयतात, हाचे कडल्यान मेळयतात. आनी जेन्ना पळय गिन्यान आनी हुशारकायेचें हें संक्रमण जाता तकलेंत किंवा मंथन जाता आनी तातूंतल्यान जो निश्कर्श भायर सरता ताका आमी बुद्ध म्हणटात आनी ती मनशाची वाड आसता. आमचें शिक्षण सुद्दां गिन्याना पर्यंत थांबता. एक्चुअली ताची मोख आसता बुद्ध दिवपाची, बुद्धी कडेन पावूच ना. आमची परीक्षा आनी मार्ग ताचे कडेन थंयच थांबून रावता. पण आमकां जाय आसता बुद्ध, कित्याक आमकां जिणेक पावलां कणकणी बुद्धीची गरज आसता. आज आमी जे जियेतात न्ही ती कोणाची ती बुद्ध आमी ती घेतल्या. पण बुद्ध ही नित्य नवी तयार जावपाक जाय. प्रत्येकाच्या मनात ती जायना. म्हणजे तुम्ही साहित्य वाचतात, तुमची कल्पनाशक्त वाडटा. कल्पनाशक्त वाडली की तुमकां सारासार विचार करपाची ताक येता. सारासार विचार करपाची ताक आयली की तुमचे कडेन एक निश्कर्श जाता. ताका लागूनच म्हणटात बरें साहित्य ज्या सुवातेर सोंपता थंय वाचप्याच्या तकलेंत एक नवें चक्र तयार जाता. ते हांगाच. आनी तो जो पळय नवो चक्रांतल्यान तुमकां निश्कर्श येता, नवो विचार येता, तो नवो विचार ही तुमची बुद्ध आसता. आनी ती बुद्ध तुमी दुसऱ्याक दिता ते ताचे गिन्यान आसता. म्हजी कादंबरी ही म्हजी बुद्ध जी तुमचे कडेन पावता तेन्ना ती गिन्यान जाता. तो बुद्ध ही वैयक्तीक आनी गिन्यान हे भौशीक. आनी प्रत्येकाच्या तकलेंत बुद्ध तयार जावपाक जाय, कित्याक बुद्ध तुमकां सकारात्मक निर्णय घेवपाक मदत करता किंवा ताकद दिता. आनी जेन्ना तुमकां सकारात्मक निर्णय घेवपाक ताकद तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी जिणेच्या प्रत्येक पावला कणकणी तुमी अयशस्वी जावपाची शक्यता आसता. जशें व्यायामशाळेंत आमी व्यायाम करतकीर तो व्यायाम फक्त व्यायामशाळे पुरती मर्यादीत नासता, तो जिणेच्या पावला कणकणी आमकां उपेगा पडटा. तशीच वाचनांतल्यान जो व्यायाम मेळटा ती येदो व्हडलो तुमकां विस्तारीत करून तुमकां निश्कर्श सकारात्मक दिवपाक मदत करता, निर्णय घेवपाक मदत करता. तेन्ना हो तकलेचो व्यायाम हे साहित्य दिता. ते मागीर ऐकी आसूं नाल्यार वाचीक आसूं. साहित्य दोन तरेचें आसता, मौखीक आनी वाचीक. लिखीत, मौखीक पयलें सुरू जालें, लिखीत हालीं सुरू जाला. म्हणटा साहित्य हे अशे तरेन मनशाच्या जिणेक खूब उपकारक ठरता. ते भायर जो साहित्य वाचता, म्हणूच म्हणटा न्ही वाचेल तो वाचेल. साहित्यांतल्यान जो विचार करता मेळटा, लक्षात घेयात हां, विचारच आमची जीण घडयता. आतां पळयात, तुमची जीण वेगळी, म्हजी जीण वेगळी, प्रत्येकाची जीण वेगळी. कित्याक जशी जशी शकल तशी तशी अकल, जस जशी अकल तस तसो विचार, जस जस विचार तस तशी कृती, जस जस कृती तस तशें फळ, आनी जस जशी फळ तस तशी तुमची जिणे. म्हणूनच विचार हो सगळ्यात म्हत्वाचो आसता. इश्टानो, आमी जल्मा आयला ते सुद्दां एका विचारांतल्यानच. हे असो पोडियम हो विचारांतल्यान घडला, हो मायक विचारांतल्यान घडला. झुजा म्हळ्यार झूज जे घडटा ते विचारांतल्यान घडटा. पयलीं विचार हांगा येता. कविता आमी बरयता ते विचारांतल्यान तयार जाता. पेन एक करता ते विचारांतल्यान येता. कोणाक थापट मारपाक जाय जाल्यार आमी पयलीं विचार करतात आनी मागीर थापट फुलयता. सगळी विचारांतल्यान घडटा. एक सोद लावचें जाल्यार पयलीं विचारांतल्यान घडटा. जेम्स जीन्स नांवाचो एक एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट आनी मॅथमॅटिशियन ब्रिटीश, ताणें म्हणलां की युनिवर्स बिगिन्स टू लूक लायक अ ग्रेट थॉट दॅन अ ग्रेट मशीन. म्हळ्यार हे पुराय ब्रह्मांडच एक विचार कसो दिसता, विचारांतल्यान तयार जाला. मागीर आमची तुमची सगळ्याची जीण ही विचारांतल्यान घडटा. देखून साहित्य विचार दिता. म्हणूनच साहित्यीक नित्य नवे जल्मा येवपा जाय समाजात. कारण फाटले साहित्य बुद्ध दिवन गेले, आमकां नवे नवे बुद्ध दिवपाक साहित्य जाय. म्हणूनच साहित्य वाचप. खूब जाण विचारता तुजें साहित्य जाय कित्याक आमकां. सामकें पिशेपणाचें. तुजी तकलेंत कल्पना विस्तार कसो जातलो. मागीर तूं आत्महत्या करता एक दीस. येदी व्हडली डिग्री आसता, इतली व्हडले पदार पाविल्लो आसता, आत्महत्या करतात. अरे बाबा कशें हें? कारण तांणी भरपूर वाचन केल्लें नासता.
आत्महत्या करप्याक सुद्दां हें पुस्तक मेळटलें की तें वाचून ताची जिणेच बदलता हो हे अनुभव आसा आमच्या मुखार. म्हणटा साहित्य हे अशे तरेन मनशाच्या जिणेचें चैतन्य थारता. याद आसूं दी, जो विचार करूं शकना तो 1+1 2 थांबता, पण 1+1 हे 3 जाता हे ताका कल्पना ताचे तकलेचच नासता. आमचें शिक्षण सुद्दां 1+1 2 इतल्याच थांबता. तुजी जेन्ना कल्पना शक्तीचो विस्तार जाल्लो आसता तेन्ना तुका 1+1 3 हें कळटा. हांव जे उलयता ते एडमिनिस्ट्रेशना बी आसता तांकां बरें समजतलें. जेन्ना 1 आनी 1 मनीस जेन्ना काम करता न्ही तेन्ना तो 1 मनशाची एक्स्ट्रा काम करता, 3 जाणांचें काम करता. हे 1+1 3 हेका सिनर्जी म्हणटा, सिंक्रोनायज्ड एनर्जी. आनी हे कळत जाल्यार तुजी कल्पना शक्तीचो विस्तार जाल्लो आसूं जाय. ल्हानशी एक काणी सांगता आनी सोंपयता. एका गांवांत रमेश आनी सुरेश नांवाचे 2 जाण आशिल्ले. एका वाठारांत आशिल्ले. फक्त ते दोगूच नाशिल्ले, आनीकय गांवांत जायते लोक आशिल्ले. ती एक भास उलयताले. आमी देखी खातीर फक्त देखी खातीर ती भास कोंकणी अशी समजुया. ते दोगांय एक वाठारांतले. आतां आमची कोंकणी आसा केली, आमची कोंकणी दर्या येदी आसा. आमची कोंकणीत बोली कितल्यो आसात? कितल्योश्योच आसात. 70रीत एक बोली आसा, पेडण्यात एक बोली आसा, 66रीत एक बोली आसा, फोंड्यांत एक बोली आसा, काणकोणा एक बोली आसा, कारवारा एक बोली आसा, परत मंगळूर आसा, परत केरळा एक बोली आसा, परत हे खारगे किन्नर हेवटेन एक बोली आसा, परत तेवटेन शिरसी सिद्धापूर तेवटेन बोली आसा. कितल्यो बोली. आनी ह्या प्रत्येक बोलीक एक अर्थाचे विंगड विंगड उतर आसतात. आतां हो जो गांव आसा, सुरेश आनी रमेश रावतात तो एक बोलयेचो गांव, एक वाठारांत. म्हणटा कोंकणींतली एक बोली ते उलयतात. आनी उलयतात तांचे शाळेंतय तीच बोली चलता. पळयात हां. पूण हे करतात कितें पळयात आतां. हे दोगांय एक भाशीक आसूनय हेर भाशेंतल्यान उलयतात. आमी इंग्लीश म्हूण घेवया. ते इंग्लिशींतल्यान उलयतात. जाता कितें हांगा? सैमीक नियम कसो? जे तूं सदांच घोळयता ते जिबेर तरतरता. जे घोळयना ते तुगेले धापता. 2 तरेचे शब्द संपत आसता. शब्द संपत म्हळ्यार वॉकॅबलरी. एक धापती आनी एक उक्ती. जाका इंग्लिशींत आमी वॉकॅबलरी म्हणटात ते एक्टीव एंड पॅसीव. तूं जी सदांच उलयता तेन्ना ती तुजी जिबेचेर तरतरता, ती उक्ती आसता. आनी जेन्ना तूं कमी वापरपाक लागता तेन्ना ती धापती जाता. जेन्ना आमी हेर भाशेंतल्यान उलयतात तेन्ना ती नकळत इली 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 करून ती धापती जाता. पळयात हां. हे दोगांय कोंकणी भाशीक तेंचे वाठारांतली कोंकणी उलयतात, बोली उलयतात. म्हणटकच एक अर्थाचो एकच शब्द तांचे कडेन आसा. ते तांचे पळय ते उतर धापती जावपाक लागला. ते शिकतात किंवा शिकलात. ते इंग्लीश शिकलात, हिंदी शिकलात. समजा तो वाठार कर्नाटकांत आसलो ते कन्नडय शिकलात. हेर भाशा शिकिल्ली न्हय ती हेर भाशेंतय शिकतात, वाचतात. ती उतरां तेंचे तकलेंत आसतात. आनी जाता कितें? कालांतरा नंतर ते लोक एकामेका कडेन उलयतना तांचे जिबेचेर तांची भाशेंतली ते उतर येना. तेन्ना ते कितें करतात? हेर भाशेंतले उतर घेतात जिबेचेर. आनी अशे तरेन हाजी भास धापली, ती हेर भाशेंतले उतर हातूंत मिस्तूर जाले. हे चलत फुडें वता आनी मागीर इतलीच स्तरा पर्यंत पावता की ते 10 उतरांची एक वाक्य जर उलयलें जर जायत तातूंत 5 उतरां हेर भाशेंतलीं मेळटात. आनी एक लक्षात घेयात. जी भुरगीं परत जल्मा येता, ल्हानाची व्हड जातात, ती आमी उलयता ती भास शिकतात. आमी उलयतात ती भास शिकतात. आमी हिंगा शेरबेरशी भास केली, मिस्तूर भास केली, त्या भुरग्यांनी मिस्तूर भास शिकली. ते फुडें गेले, तांणी परत भास मिस्तूर केली. आनी आमी अशी एक जाग्यार पावतात, सुवातेर पावतात की आमचे कडेन फक्त व्याकरणाचो कण तितलोच आमचो उरता, बाकी सगळींच उतरां हेर भाशेंतली आसतात.
मागीर खंयच्यान तर मुखार गेल्ली पिढी येवजिता, अरे आमची भास ही आमची वळख, आमची अस्मिता, आमचे भाशेंत आमची उतरां आसा खंय? हें उतर ह्या भाशेंतलें, तें उतर त्या भाशेंतलें, तें उतर आनी खंयची तरी भाशेंतलें. अरे आमची भास निजाची गेली खंय? आमचे जे पळय जाणटे आशिल्ले ते कोंकणी उलयताले, ते कितें म्हणटाले? पाटी ना लेखणी, भास येता कोंकणी. कारण ते शाळेंतूच वचनाशिल्ले. ती अस्सल कोंकणी आशिल्ली गेली खंय? आमी ती सांडयली. कित्याक सांडली? आमचे कडेन एक अर्थाचें एकच उतर आशिल्लें. आमी एक व्हड चूक केली आमची हेणी कोणी जाणटेल्यांनी, की आमची कोंकणीक हेर बोली आशिल्ल्यो. ती सगळी बोली जर ताणें वेंग मारत आशिल्ली तर एक एक बोलींतली एक एक उतर करून 10 उतर आमच्या जिबेर आसनाशिल्ली एक अर्थाचे. आनी जेन्ना उलयतना एक उतर जर येना जाल्यार बाकीची उतरां येत आशिल्ली. म्हणजे हेर भाशेंतली उतर मिस्तर करपाची गरजच नाशिल्ली. आमी करूंकच ना. बरें, हेर वाठारांतली बोलींतली साहित्य आमी वाचूना, कित्याक कठीण जाता म्हणलें आमी आमकां. तें आमकां समजून म्हणलें. हो एक वायट विचार आमी पातळायलो. जाल्यार आमची पुस्तकांत आमच्याच लेखकाचे हे धडे. पण आमी घरा कडेन उलयतात, गांवांत उलयतात, ते शाळेंत शिकपाचें. पण ते कसलें शिक्षक म्हणप, शिक्षण म्हणप? म्हणटकच तांणी ठरयलें की ना, हेर वाठारांतले हेर भाशेंतले बोलयेंतली बी धडे घालपाचे पुस्तकांत. म्हणजे भुरग्याक ते सगळी कळपा जाय. तांणी ती हिब्रू भाशेची तो कायदो लायलो, ना आमी कोंकणी आनी कोंकणीच पळयतले. आतां पळय कितें जाल्लें, तांचे कडेन फक्त एकच बोली आशिल्ली. आतां तांणी सगळी बोली एकठांय केली. नवी नवी बोली बरयता, तांकां उत्तेजन दिलें, उमेद दिली, आनी ती सगळी बोली एकठांय जाली आनी एक वेगळी भास तयार जाली, घटमूट भास. पयलीं ते नाकच घेवन भोंवताले. तांचे कडेन कान येयले, दोळे येयले, जीब येयली, हात येयली, पांय आयले, तकली आयली. एक समग्र कोंकणी मनीस उबो रावलो. जी विखंडीत कोंकणी आशिल्ली ती अखंडीत कोंकणी जाली, सामकी भरभरीत कोंकणी जाली. आनी अशे तरेन धडेय ताणें ते वेंगड भाशेंतले हाडले आनी अशें करून भुरग्यां कोंकणी सामकी खटमूट करून उडयली. आनी नकळटा सगळी भास एकमेकाक भरसल्ल्यान, सगळी उतरां एकामेकाक कळिल्ल्यान, सगळी समग्र आनी सगळे भाशेचे दृश्टीन संपन्न जाल्ल्यान एक प्रमाण भास तयार जाली. ती आपशीच जाता. सैमीक प्रमाण भास मेजार बसून घडोवं येना. ती आपशीच घडटा. ती आपशीच प्रमाण भासय घडली. मागीर ताणें आनी एक विचार केलो की आतां आमी हेर भाशेंतले लोक जे पळय आमच्या वाठारांत येवन रावलात, तांचे कडेन तांचे भाशेंत उलोवपाचें ना, आमची भाशेंत उलयताले बी तांचे कडेन. आनी ताणें तांकां आपली भास शिकोवपाक सुरू केली. तूं हांगा आसा, ह्या मातयेंत जा, ही भाशी शीक. तागेली कांय लुकसाण जायना, कारण तोय संपन्न जाता. परत बाजारात हेर भाशीक जर वेपारी उरला तो हिंदीन उलयतालो. अरे तेरे खोमीस को दुडू कितना रे? ताणें तें बंद केलें. ताणें कोंकणीतूच ताका विचारलें, जाल्यार अणकार करपी दवरून घेवं. तोय बिचार शिकलो. आनी अशें करून तांच्या गांवांत सगळे कडेन कोंकणी, इतली सुंदर कोंकणीमय जाले. सरकारात ताणें कोंकणी हाडले. जे अस्खलीत कोंकणी उलोवपाक शकतात, फातोर धरिली दीस बुट्टे पर्यंत, तांकांच वेचून हाडले. सगळे कडेन कोंकणी कोंकणी कोंकणीमय जाले. आनी अशे तरेन तांचे कोंकणीचें मागीर कितें, भल भले भल भले भले भले. देव बरें करूं. देव बरें करूं देविदास सर. ह्या वेळार मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष पबरूबा फेर्नांडीस हांचे लागीं मुखेल सोयऱ्याक देविदास कदम आनी मानाचे सोयरे एंथनी वाज हांकां मोगाची भेट कशी यादोस्तीक भेटोवंक. मानेस्तांक देव बरें करूं. आय लव यू म्हणप तोर मोग्याचें. गॉड ब्लेस यू तोर म्हणप बेसांवाचें. आय मिस यू तोर उगडासाचें. विल कीप इन टच
तर पयस वेतल्या इश्टागतीचे पूण देव बरें करूं म्हणो तर आमच्या गोंयकाराचे ह्या वेळार मागता आयज आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव उल्हास गांवकर हांचे लागीं सगळ्याचे उपकार आठोवंक. कोंकणी भाशा मंडळाच्या 59व्या वर्धापन दिसाच्या निमणे पावण्यार आमी आयिल्ले आसात. पयले सुवातेर आयचे मुखेल सोयरे भोमानेस देवदास कदम सर आमकां आमी देव बरें कर म्हणटात. कारण आमकां ह्या वेळार खुबश्यो गजाली ज्यो आमकां तरणाट्या सारक्या खबर नाशिल्ल्यो त्यो ह्या वेळार आमकां जाणून दिल्यो आनी ह्या त्यांच्या गिन्यानान आमकां गिन्यान दिलें अशें म्हणटा हांव. आनी ह्या वेळार सर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आयचे मानाचे सोयरे वमनेस एंथनी वाज हांकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्साचे पुरस्कार जैतिवंत वमनेस सुरेश पै, वमनेस अनंत अग्नी, वमनेस शिरीश पै, वमनेस फादर क्रियल डिसोजा, वमनेस महेश दिवेकार, वमनेस पांडुरंग नाडकर्णी, वमनेस फादर मायरन बारेटो, वमनेस वामन टाकेकर, सर्गेज श्रीधर कामत हांची घरची हांकां सगळ्यांक दिनवाजतात. हे पुरस्कार वेचपाक परीक्षक मंडळ आमकां लाभले आनी हे परीक्षक मंडळ अशें आसले डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर, वमनेस वसंत सावंत, वमनेस मार्कुस गोन्साल्वीस, वमनेस प्रशांती तळपणकर, वमनेस रामनाथ गावडे, वमनेस नयना आडारकर, डॉक्टर हरिचंद नागवेकर, वमनेस संदेश प्रभुदेसाय, वमनेस जिलू गांवकार, डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, वमनेस सेराफीन कोत, वमनेस अनंत अग्नी, वमनेस अरुणा पाटणेकर, वमनेस सुदेश नाईक, डॉक्टर सोनिया शिरसाट, वमनेस फावस्तो डिकोस्ता, वमनेस प्रकाश कामत आनी वमनेस अनिल पै हांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खूब कश्ट घेतले तेमी ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान सुद्दां आनी हांकां सगळ्यांक एकट्यान हाडपाक आनी तांचे सगळ्यांचे विचार एकट्यान हाडून तांकां मेळोवपा खातीर काम केल्ल्या खातीर हांव मंडळाचे मंगलदास भट हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मनरिजवण कार्यावळ सादर केल्ले खातीर रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव, विद्याभवन कोंकणी शाळा मडगांव, विवेकानंद ज्ञान मंदिर केरी सत्तरी हांच्या भुरग्यांक, शिक्षकांक तशेंच मुखेल्यांक देव बरें करूं. पुस्तक भेटवण हांगा ह्या 4 शाळांक जाल्ली. सरकारी प्राथमीक शाळा आमोणे काणकोण, ज्ञानसागर विद्या मंदिर तार सत्तरी, मिरेकल्स प्राथमीक शाळा सांगे आनी अवर लेडी ऑफ मेर्शे शाळा हांच्या शिक्षकांक तशेंच प्रतिनिधीक देव बरें करूं. ह्या दिसतिकाचो आवाज दिल्ल्या खातीर समीक्षा पै घुंगट हांकांय आमी दिनवाजतात. तांत्रीक संयोजन दिल्ल्या खातीर पलाश अग्नी हांकां देव बरें करूं. सगळे पुरस्कार करत्यांक सगळ्यांक आमी दिनवाजतात. बेस बरें हांगा सूत्र निवेदन केल्ल्या खातीर रिया बेंगलोरकार हांकांय देव बरें करूं. सगळे पत्रकार संपादक हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. खास करून हांगा आमचे मदीं उपस्थित रावल्ल्या खातीर नारायणबाब मावजो हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, उपाध्यक्ष पौर फेर्नांडीस, भंडारी राजेश प्रभू हांकांय देव बरें करूं. मंडळाच्या वांगडी कार्यकर्ते, बरे मागपी, कोंकणी मोगी तशेंच हांगा जमिल्ल्या सगळे आमचे भुरगे तशेंच शाळेचे शिक्षक, आमचे कार्यकर्ते आसात, तशेंच ऑनलायन जोडिल्ले सगळे आतां सद्या ही कार्यक्रम ऑनलायन पळयतात कार्यावळ तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय गोंय, जय कोंकणी.